मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्य आणि सडवंदारा जेजू ख्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या पारीकपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Harkan Jesu. Harkan Jesu. Oglap Jesu. Oglap Jesu. Vandan Jesu. Vandan Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. Pranam Jesu. Pranam Jesu. Oglap Jesu. Oglap Jesu. Hallelujah. 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 वापरवायचं स्वागत मग चनो या नवनेच्या दिसा प्रत्येक तर आराधनांत आम्ही एक जात असताना मार्क एवंजल 11 अध्याय 23 आणि 24 वोळ आमकां अशें म्हणटा तुजे थंय सासवा कणातीतलो बावार्थ आसोन तुवें ह्या झाडाक हांगा जावन थंय वचोन पड म्हळ्यार तें पडटलें सासवा कणातीतलो बावार्थ ही सुमेची बसवणी जावन आसा आमकां तुजी बसवणी कसली गी म्हळ्यार तो म्हणटा जें कितें तूं वर्त्या बावार्थांत मागण्यांत विचारताय तें तुका मेळटलें ही बसवणी वर्ती ही आमी समजून घेतलें जाल्यार दुसरें आमकां कांयच गरज ना जायते फुडें आमच्या बावार्थांत आमी मागना त्या देखून आमकां मेळना जॅकोबाच्या पत्रांत म्हणटा तुमी तुमच्या कुशे प्रकार तुमकां बरें जावच्या खातीर आनी तुमकां मेळचे खातीर जायते आपलेशे आशेंत मागोंक पळयतात पूण तुमकां मेळनातल्या फुडें तुमी झगडे करतात पूण सोम्यान म्हणचें आसा बावार्थान माग आनी तुका तें मेळटलें आनी तसली बसवणी सोम्यान आमकां दिल्या सांग बरो आमची कितेंय ते आसात सांग बरो आमचे थंय जायते समस्या आसात सांग बरो आमचे थंय जायते खळवळे वळवळे आसात पिडा शिडा आसा बावार्थान मागता आसतना खंडीत जावन तें मेळटा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमच्या रेतीर मंदिरांत हांव पळयता जायत्या जाणांनी वर्त्या बावार्थान मागता आसतना तांणी म्हणचें आसा म्हजो हात दूख गुण जालो म्हज्या पेंगटाची दूख उणी जाली म्हजें आस्मा उणें जालें आनी जायत्या जाणांनी म्हणलें आसा म्हजी कॅन्सर पिडा गूण जाल्ली आसा उणी जाल्ली आसा जायती निदर्शन आसात आनी हाका एक कारण सोमेची बसवणी म्हज्या नांवान बावार्थान दोग्या ते कैसर एक जावन मागतात तांकां तें मेळटलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 Hallelujah. ती बसवणी आमकां सगळ्यांकी सोम्यान दिल्या त्या बसवणे काल आज आमी आराधनांत सोम्या सांगात एक जावया जें कितें तुमच्या मतींत आसा तें सगळें सोण सोडा फकत सोमी आनी हांव दुसरें कोणूच म्हाका लागती ना सोमी आनी हांव एक जावन आमी जियेत आसतना हांव सोम्या तें आनी सोमी म्हजें तें एक जाता आसतना त्या खातीर आमी म्हणटा जेजू म्हजें तें आनी हांव ताचें तें आनी म्हाका कांय ना उणें पूण आमी गायता पूण आमचो बावार्थ तसलो जावच्याक आज आमी प्रयत्न करया एवकरिस्ताच्या जेजूक आमच्या मदेगात आमी स्वागत करूंक आयती जावया सगळे आमी दिंबेर पडया मान आनी महिमा म्हणलें गीत आमी गावन सोम्याक आमच्या मदेगात येवकार मागया माननी महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी माननी महिमा आराधन तुका सोम्या माननी महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी माननी महिमा आराधन तुका सोम्या वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे असलो
देव पण तुझे लिपो मुनशा कुड घेऊन आयलो वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे असलो देव पण तुझे लिपो मुनशा कुड घेऊन आयलो पाताक मातेक सांडू मोने जाऊन जियेलो हुंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगा तुजो पक्षाक सदां दिलो मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या हरी दिवी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या तो सोम्या आमच्या मदगात आमकां मेळोंक आयला निमाणे जेवणार ताणें दिलो तो मंदामेन जावन आसा एकामेका सम्मुख खरा एकामेकाच्या सेवेंत एक सया लग्नाची बी जावन आसा एकामेकाच्या सेवेंत संपूर्ण तरान आमी जतन घेवची आनी तसली जतन घेवच्या त्याचो सम्यान दिलो तो मंदामेन ताणें आमच्या एकामेकाचे पाय धुवच्याक दिल्लो उलो ताच्या सिसांचे पाय धुवन तसो मंदामेन आमच्या जिवनांत जियेत आसतना आमी आमची जिणी जोरोंक एकामेकाच्या मोगान जियोंक कुटुंब बरें दरबस्त मापाच्या सक्तेन बळादीक करूंक जाय जाली सर कृपा ह्या आराधना वेळा माग्या मोगाचो मंदामेन तुवें दिलाय निमाण्या त्या जेवणा मोगा मंदामेन दिलो सेवेन जिवे जारो पायशी सांचे दुले निमाण्या त्या जेवणा मोगा मंदामेन दिलो सेवेन जिवे जारो पायशी सांचे दुले हुंडो वाईन मास रगत तुझ्या खोडीन बदललोय तुझे कुडीन बदललो मुझा वगडा सकारात म्हणून सोम्या तुवें शिसांक आदेश दिलो मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या हरी दिवी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या सगळे बरे म्हणा मी अंगण्या हालेलुया 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 जेजू हालेलुया 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 तुम्ही आमच्या मंगळ बाप्पा या सगळ्या भुरग्यांच्या तुझे आशीर्वाद कर तू बनो गायला समय आमना आयच्या दिसा या वेळार तुझ्याकडे आम्ही राहून जा आपण समय तांकां नितळ कर निर्मळ कर तुझ्या वर्तव्याचो आनी वर्तव्या हालेलुया 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 हालेलुया
श्रेष्ठ सक्रामेंत असल्या सुम्या ते कंसयात तस मी आमच्या सांगत आयला आम्ही किरकोळ तरी आमकां मेळोंक तो आयला मगळे जेजू तो आमकां मेळोंक आयला की आमकां सगळीं संतोषान आसा वर्त आमच्या खालसांत मेळचो तूं तुज्या करता संवसारान कोणूच ना सुम्या आनी तसलो देव आमकां मेळोंक आयला म्हणटा आसतना आमची काळजां आज संतोषान उमाळटात तरी आमी सगळीं तकली बघुया सुम्या मुखार नमस्कार करुया येद्या वडा जेजूक आमच्या काळजांत घेवया आनी त्या वेळा जेजू मोगाळा आराधन तुका म्हणलें गीत आमी काळजाच्या गुणायतान वर्त्या उमाळ्यांनी आमी तें गावचें जावन आसा जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कृपे सगोरा सागोरा आराधन तुका आराधन तुका ये आमच्या सोडवंदारा ये सोडवंदारा आराधन तुका सगळे परत आपले जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सोडवंदारा आराधन तुका उड्या रुपार तू आमच्या संगत आयलाय उंड्या रूपार तू लिपोन आसा तस जेजू आमच्या मदगात आसा तुझो मोग वाटून कितलो वर्त मोग तुवें आमच्या गती दिलाय सगळ्या उंड्या रूपार तू लिपोन आसाय दैवी तुझो मोग वाटून आसा ताची कृपा आमकां पुरो म्हणटा सांग पावल कृपेन तू आमकां तसली कृपा मेळच्याक ह्या वेळा आमी हांगा आसाव पोवी सांगा तुझो देवून आसा कृपेन तू आमकां नेटोन आसाय पोवी सांगा तुझो देवून आसा जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सोडवंदारा आराधन दोन्ही हात वयर करून आले हालेलुया आले हालेलुया आले हालेलुया आले हालेलुया आले हालेलुया आले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया सगळे आमी सुमेच्या हजारपणांत आसा उबी रावया मोगाच्या
सम्या थंय आमचो मोग आनी सोम्याक आमचो व्हरतो मोग. आमी तसो मोग करिना जाल्यार तो आमचो मोग करता. ते म्हण आमी तसो मोग करिनासतना रावचें न्हय. चड आनी चड मापान ताच्या मोगांत आमी एक जावचें. तसो मोग कितलो पळयान म्हळ्यार ह्या संवसारा येवन कांयच गरज ताका नातिल्ली जाल्यार आमच्या साल्वसांव खातीर आमच्या मोगा खातीर आमकां उजवाडांत ताणें मुखार सरोन जिवीत दिवचे खातीर त्या सारथो मेलो. आनी आज आमचे सांगता तो आसा आपलो जीव हेरां खातीर दिल्लो कोणूच दुसरो ना. मोगेचे भावन आनी बिणेन साहित्य आमकां कळीत ना. ह्या सोम्याचे वर्ती सकत ह्या संवसारान खंयची ना. पूण आमी कितें करता थोडे फुडें आमी चिंता हाचे सकयल सक्तेक आमी धांवता आनी तातूंत मेतेर जाता. आमचें जीवन आमी पिडार करून घेता. आमी चिंतिना ह्या हाती उन्नत महिमे भरीत सोम्याक सोडून आमी खंय वची गरज ना. त्या खातीर ताणें दिल्ली बसवणी मागा बावाडटान तें तुमकां मेळटलें. आनी तो सोमी आयला तर आमकां जीव दिवचा. तसो तसलो दुसरो कोणूच ना मोगाचे न्हू. आनी तसलो जीव दिवचो जेजू आमचे सांगत आसतना व्हडा संतोशान व्हडा उल्हासान ताका आर्गां दिवची. ताजो उपकार बावडचो वर्त तरान ताची स्तुती करची. महिमे भरीत गीत आमी गावचें आनी त्या सोम्या सांगता एक जावचें. ताळयो भेटया मोगाचे न्हू. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. యేసయ్య యేసయ్య ಓ యేసయ్ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ
या खुर्सारी वैभवात मरण आमकां नव्या जिवितान वाटेली गेलो खाताक बसलो म्हणून सुना యేసయ్యా యేసయ్యా నీనిల్లదే నానిల్లయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా నీనిల్లదే నానిల్లయ్యా ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವರು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವರು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವರು ನೀವೇ యేసయ్య ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀವಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్య ನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸುವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸುವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ యేసయ్య యేసయ్ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸುವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ యేసయ్య యేసయ్య Yesu Jesu amca madara ನೀನಿಲ್ಲದೆ Jesu ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ Jesu యేసయ్య Jesu Yesaya amca तो साई ನಿಲ್ಲದೆ amca khalzan amca monan amca सगळं जीवित आंदोलन साई दोनातला कितेच पाहिजे ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ सगळे मी बशी मगाचे सवेदे आमचे नदर आसोनी बोबाडथांत सदांच सोम्यात आमी मागता आसतना सगळे आमकां तो दितालो त्या कितें किर्तन 37:3-4 म्हणटा जें कितें तूं देवातावन आशेताय सर्वेस्वरातावन आशेताय आनी ताच्या खुशे प्रकार तुजे जिवान चलता आसतना तुका खरो संतोष आनी उल्हास तो दिवंक शकतालो त्या देखून ताचे थंय एक जावन जिये प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाचे पावन आनी बेडीनो आमी जायते सोम्या सांगात एक जावन जियेत आसतना आमचे सगळे गिन आनंद ताचे थंय वता आमची जाणवाय ताची जावन आसा आमचे उलोवणें ताचें जावन आसा तें आमी समजोन घेवंक जाय हर एक बडी आमी सांताक्रुजाची कूर ह्या कुर्साची गुर्त काडटा आसतना आमच्या मोतींत येवंक जाय त्याच वांजेलांत वरते उतरां आमच्या तकलेंत आठोवन दवरूं आनी उपरांत आमच्या त्याच वोंटांनी
आमी ती उसारची जावन आसात. उपरांत तिसरो गुरसाचो गुर्त आमच्या काळजा वयर, कित्याक तें उतर आमच्या काळजांत आमी दवरन त्या प्रमाणे आमी जियोंक जाय. तेंच उतर आमचें थंय येसय मोगाचें न्हू. आनी ताका म्हणटा माकोवणी. ख्रिस्ती धर्मांत माकोवणी आमी बऱ्या तरान करून घेतली जाल्यार आमकां दुसरें कांयच उणें ना. पूण आमी कितें करता, आमचे दोन तरांचें जिवन आमी जियेता. केन्ना आमी हांगा आसा त्या तळा आमी आत्मीक जिवन जियेता. हांगा जावन भायर गेल्या आत्मीक जिवनाक फूल स्टॉप घालता आनी आमचें लौकीक जिवन संवसारी जिवन जियेत आसतना ही आमकां कांय पडोन वचोना. त्या देखून आज आमच्या जिवनात ताळ पडना. आमचें जिवन आमी चिंतले बरें आमी जियेना. त्या देखून सोम्याचे वर्तेक सगत आमचे थंय बळवंत तरान दिसूंक मेळना. हांवें जायतो अनुभव केल्लो जावन आसा. पडटा पयलें वेता आसतना भियान गेल्लो, पूण उपरांत जेजू कडेन हांवें कितें सांगलें, जेजू तुका हांव जाय, तूं म्हाका घे आनी त्या प्रमाणे तूं शिकय. त्याच प्रमाणे आमच्या रेतीर मंदिर येता आसतना पाद्री पियो जावन दैविक उच्चा रेतीर मंदिरान जावन सांगलें इतलेंच, सोम्या तूं म्हाका चलय. म्हजे रेगी वाट, म्हजे रेगी उतरां, म्हजें हर एक लोकां कडेन स्पंदन हें सगळें तुजें जावन आसा, म्हजें न्हय. त्या देखून संपूर्ण तरान ताका आमी समर्पीत आमचें जिवन करूंक आसा. आमचें जिवन पळयल्यार मोगाचें न्हू. कितें करता आमी आतां कितल्या अपुरबाय तरान आसा. भायर वचोन दी कितेंय कोणें सांगलें आमकां राग येता. एक जाण आमच्या तोंडांत उसळटात उतरां खंयची खंयची नाका जाल्ली सगळीं हळशीक उतरां वयतात. खंय जावन खंयची दी. तर आमी हाच्या मुखार आसून कितें फायदो. हाच्या सांगत आसून आमी कितें आमच्या काळजांत दवरून घेतलां, कितलें जागोवन घेतलां. मोरी माय एकच एक कंप्लेंट करिनातली, एकच एक अपराध मारिनातली, एकच एक वायट उतर तिच्या तोंडां जावन येनातलें. कित्याक गे म्हळ्यार तिणें सगळें तिच्या काळजांत जागोवन दवरलें. कितें सर्वेस्पराचें वर्ते कृत्या, त्या सरस्परची उतरां, त्या सरस्परची मांडवणी, त्या सरस्परची योजना सगळी सोम्याची. आज तुजी आनी म्हजी योजना न्हय. आमी मनशाचंय बी तडपडीन चिंता करता, खंत करता, कितें जाता काय म्हूण चिंता, पूण योजना ताची. आमी फकत ताच्या सांगात रावल्यार जालें, फकत ताका साकार दिल्यार जालें. इंग्लिशान आमी म्हणटा कॉपरेट विथ द ग्रेट प्लॅन्स ऑफ गॉड. देवाच्या वर्त्या योजनांनी आमी साकार दिवचो, तितलेंच. त्या खातीर आजू अंसवांचेर दुसरो अध्याय 1:12 वेळेन तुमी पळयलें जाल्यार पयलें अजाप घडयलें खाना शहरांत. आनी खाना शहरांत आसलें उणेपण भरती करच्याक मोरी माय आपल्या पुता लागीं विनंती करता. थंय आसलें उणेपण, थंय आसले समस्या, थंय आसले तांचे थंय आसले चंचल मनोभाव. कितें करचें म्हूण कळीत नासतना एकामेकाचे मोती देदेस्पो जावन गेल्ले. आमकां कळीत ना. आमच्या घरान एकादोळा खासदारांक कितेंय उणें पडल्यार आमकां कळटा, घरच्यांक कळटा शिवाय आईल्यांक कळना. त्या घरांत आशिल्ल्यांक जायत्यो समस्या आशिल्ल्यो. कुंद कोरातेगळ म्हणटा. हें सगळें सारकें करूंक मोरी माय पेसाडटा, धांवता, आपल्या पुता लागीं धांवता आनी म्हणटा, पुता तांकां वायन ना. आनी त्या वेळा पुताची वेळ घडी येवंक ना तरी आपल्या आवयन विचारल्याक विधेय जावन पळया. विधेयपण आमी शिकत जाय सोम्यात. आमी आज विधेयपण ना. आमकां सश्णीकाय उणें विधेयपणय उणें. त्या देखून आमी कितेंय करता, कितेंय सांगता. कोण आमकां ल्हान व्हडू मलगाडी आनी तांकां गौरव दिचें तें खंय आमकां पडोन वचो. कित्याक आमी आमचें व्हडपण संवसारी जिवन. सोम्याच्या जिवनान पळया आपल्या आवयनी सारल्याक विधेय जावन बापाची खुशी जारी करच्याक तो तयार जालो. आनी पयलें अजाप अविधेय बापाक जावना, आवयचें उतरय ताणें मोडवना. दोनी आवयचें उतर विधेयपण, बापाची खुशी सांगाता मेळोन थंय जालें अजाप. त्या खातीर मोरी माय म्हणटा तो तुमकां कितें सांगता त्या प्रमाणे तुमी करा. आमी पळयल्यान मोगाचें न्हू. म्हणा लागलो, कितें म्हणा लागलो, कितले मांडे आसले काना शारान? 100 मांडे आसले. 100 मांडे कितें करा म्हणा लागलो? बरा तुम्ही बर्न ते बरा म्हणा लागलो, उदकांत कांट पर बरा म्हणा लागलो. आनी आज ते 100 मांडे मोगाचें न्हू आमी आमच्या जिवना लागती करूंक पळय.
पयलो मांडो आमी आमच्या जिवनांत पळोवचें जाल्यार 5 मांडे म्हणटा आमी पंचेंद्रियಗಳು म्हणटा 5 विश्व आमचे थंय आसात. पयलो दोळे कित्याक पळोवंक. दुसरे कान कित्याक आनी तिसरें कित्याक नाक कित्याक परंबोळ. वय परंबोळ म्हणटा न्ही मसली बदल्या कोणा परंबोळ येता तांगेर आनी तोंडांत उदक येता. मागीर आमी चिंता आमी एक दीस मसली बसीचें आनी त्या दीस आमचो परमळ आमकां येना थांकां येता. कित्याक गे म्हळ्यार तो पयस वता. आमी लागीं आसतना तो परमळ आमकां येना. पूण नाक परमळाक आनी उपरांत जीब कित्याक सलीसें वाऱ्यार घालूंक न्ही. मेळिल्ल्या बरें हेरांचें नाका जाल्यार उलोवंक खबरो करूंक गाळी दिवंक झगडे करूंक मेळिल्लो तुज्या व्हडलो ताळो मजो म्हणून त्या चिपेंत हांवें व्हडल्या ताळ्यान उलोवन आमी व्हडले मनशां म्हळ्यार ताका गी मोगाच्या पावनाडे बडेर एक उगडास तोरा 2025 नव्यानान तुमी आसात आनी त्याच मिनिजेच्या नव्यानान तुमी आसतना माकवणी होगडोन घेनाकात. माकवणी होगडोन घेनाकात. कशें होगडोन घेता गाय आमी म्हूण सांगशात जाल्यार केन्ना आमी वायट शब्द आमच्या तोंडांत उसारता. केन्ना नाका जाल्यार हळसीक शब्द आमी एकामेकाक गाळयेंत उपयोग करता. त्या प्रमाणे आमची माकोवणी वेता. आमचे शब्द नाजूक आसा जाय मोवाळ आसा जाय. तुमी दोनूच जाणांचे निदर्शन करा जेजूचें आनी मरियमाचें. खंय तरी ताणी खंयचेय वायट शब्द उलयल्ले आसा तर नाका जाल्यार हळसीक शब्द ताणी उलयल्ले आसा तर पळय. जायते फुडें म्हणटा आमी तुजो पाटलाव करता सम्या येता हांव तुज्या फाटल्यान सम्या. पूण आमकां गरजे पडटना तुजें सगळें कितें सगळें जिवीत आसा तें आमकां पडोन वचना आमी आमच्या जिवनाक जाय जाल्यार बरी आमी जियेता. हेरां वयर अपराध मांडटा आसतना कंप्लेंट करता आसतना जायते जाणां आमकां कंप्लेंट दिवनाय. आमच्या रेतेर मध्ये कितले बुडीक कितले दीस राखचे फादर कितलो तेंप जावन मागता आनी की म्हाका मेळना. मेळचे खातीर मागचें संबंध जोडच्या खातीर ताच्या सांगात संबंध घट करच्या खातीर मेळच्या खातीर मागचें न्ही मेळच्या खातीर भीक मागचें. त्या तुका आमकां जायते जाणां कळयता कामा पुरता मामा केदाळा जायते जाणां आमी सोम्या म्हाका दी सोम्या पडटा जायते जाणां पळयलो हयो देव तांची भक्त पळयचें. पूण देव मानून घेता कित्याक म्हळ्यार पडटान गेल्यार जायते जाणां मेळ्ळा रेतेर मंदिराक गेल्यार जायते जाणां मेळ्ळा कित्याक म्हळ्यार आमी नितळ निर्मळ जाता खुमसार जाता कावन्सिलींग जाता. थंय जायते आराधना आसात. एका 5-5.5 दिसांच्या रेतेरींत 6 आराधना आमकां मेळटात आनी त्या आराधना वेळार आमी 8 दोस मागता. सोम्या हांवें सूट केली वय कुरपेतावन आमी पयस गेल्या कुरपेक लागीं येता आसतना जेजूची कृपा आमचे वयर तो वता. ताची कृपा हर एक दिसा वता. पूण आमी पळापळ घेता पयस वता ताका म्हणचे माकोवणी होगडोन घेता. त्या देखून मोगाचे भावन आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत कितें आसा तेच प्रमाणे आमची जीब आमकां रूच पळोवच्या खातीर आनी कितें हें चर्म म्हणटा न्ही स्कीन म्हणटा आमी. स्कीन कित्याक स्पर्श अनुभोग जाता. एकामेका लागतना स्पर्श अनुभोग जायना जाता न्ही. कांदू घालें आमच्या रेतेर मंदिर आयिल्ल्या सगळो जाणांक पटलून धरता आमी फादर सगळो जाणां पटलून धर वय जेजून पटलून धरून सांगला आमी सगळें आमच्या रेतेर मंदिराचे सगळें आमची ती ही म्हणल्यार भेदभाव आमी केल्या तेन्ना आमी माकोवणी होगडोन घेता. हो म्हजो न्ही तो तासो ना. रेतेर मंदिर येवन खंय येवन म्हज्या जिवनान म्हाका मेळची हर एकली जेजून म्हाका दिल्ली ती भुरगीं इस्कॉलांत हांवें सेवा दिता आसतना जैत हांव म्हणटालो आय एम द फादर ऑफ 1200 चिल्ड्रन म्हणटालो. अरे यू आर हॅविंग सो मेनी चिल्ड्रन म्हणटालो एकलो म्हाका या आय एम हॅविंग 2000 चिल्ड्रन ऑल्सो. एक इस्कॉलांत वता 2200 आहली आय एम हॅविंग 2200 चिल्ड्रन ऑल्सो. आमकां घालें कोताय कोंबये बरी पिलां दोगे हें म्हजें मात्र म्हजें हें तूं म्हजें न्ही. तशें करूंक न्ही. जेजून आमकां आपयलां. जेजू गेल्ल्या कडेन कितले आपरपायतारान त्या देखून मोगाचें न्हू सोवे सेन्स आसा कॉमन सेन्स. त्या देखून आमचे दोळे आमचे कान आमचे नाक आमची जीब आमचे स्कीन कात आनी सोवेन सेन्स कॉमन सेन्स तें आमी भरती करून घेवंक जाय. बऱ्या तरेन भरती करून घेवंक जाय.
आणि तशें आसतना कितें जाता आमचें जिवन बरें जाता मोगाचें न्हू आज आमचे सगळे विश्वे कुडीचे विश्वे सोम्याक समर्पीत करया समर्पणाचें गीत आमी गावच्याक आयतें जाता आसतना सोम्या तूं सोण आमकां कोण आसा आमचें जिवन बदली करूंक एस वेळा एक निर्धार घ्या मोगाचें न्हू आज तुमी ह्या वेळा तो निर्धार घेनात उपरांत तुमकां घेवंक जावचो ना जायत्या जाणांक हांव पळयता कावन्सिलींग येता आसतना फाल्यां पळयता फादर हें नाका म्हणचे हांव हें नाका फाल्यां परवां आसता तूं हें नाका कित्याक म्हाका फाल्यां ना म्हाका आज मात्र फाल्यांचें म्हाका कांय गोत्तू ना हांव वानतांगी म्हूण म्हाका कोत्ताय त्या देखून आयची घडी म्हजी ह्या घडये ना दोन पबरान सांगता वच तेणेंत वच फाटी येनाका फाटी येनाका कित्याक सोम्या खातीर सॅक्रिफायस करूंक जायनातलो मनीस सोम्या खातीर आपणाचें नाका जाल्यार वायट सोडूंक जायनातलो मनीस कितें करूंक शकतालो सोम्या सांगता त्या देखून सोमी आमच्या सांगता आसतना आमी ताच्या सांगता आसोंक जाय त्या खातीर तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो सोडवणदार तूं म्हजो राखणदार तूं म्हजो देव म्हणलें गीत आमी गायता आसतना संपूर्ण समर्पीत करा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो तुज्या कितें सकडी तुज्या जिवनांत वायट आसा कितें सकडी खोटू अनुभव आसा कितें सकडी नाका जाल्यार उतरां तुज्या तोंडां जावन येतात ते सगळे शब्द रावया रावंक जायना म्हणशा जाल्यार निदर्शन हांव दितालो टायम उणा कित्याक मनशा कितें एक वायट शब्द तो मनीस बायल मनीस यूज करताली हांवें म्हळें आळे बाये वो शब्द परत तुज्या तोंडां जावन येवंक नजो वो आयकत आसतना म्हजे कुडींत आसले ते लोवान नीट जातात असलो वायट शब्द तूं उलयताय मोगाच्यानो त्यात दिसा जावन आजून लागभाग 7 वर्सां हांव तिका पळयता तिच्या तोंडां जावन तो शब्द येना आमकां करूंक जाता आमी करूंक मन करिना खरा मोगाच्यानो अनॉयंटींग मागवणी उगडून घेवंक ना मोगाचें न्हू आमी त्या मागवणेन जिवंक जाय सोम्या खातीर कसलो त्याग सॅक्रिफायस करूंक आमी आयते आसा जाल्यार ताणें केल्ले तो व्हरतो त्याग आमच्या सांगात एक जावन फळ दिवंक शकतलो त्या देखून जेजू म्हणटा तूं म्हजें थंय आनी हांव तुजें थंय तूं म्हजें थंय एक जावन रावल्यार यथेश्ट फळ दिवंक शकतल्यात तस जाल्यार फळ दिवच्याक आमच्या खानांत आमच्या दोळ्यान आमच्या नाकांत आमच्या जिबेन आमच्या त्या स्पर्शांत कितें सकड नाका जाल्यार आमी केलां तें सकड सोडया बऱ्याक हे 5 आणि 1 सोवो कॉमन सेन्स मांडे बऱ्या सोम्याच्या सक्तेन बऱ्या वायट आशिल्लें वचोन दी मेळ्ळें आशिल्लें पयस सरोन दी आनी नितळाय बरें उदक तांतू भरच्याक सोम्यान दिलें आपण आमी घेवया तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो आसरो Yes Lord you are my refuge तूं म्हजो राखणदार निनना दाथन तूं म्हजो मोगाळ इश्ट म्हजो इश्ट सोम्या तूं म्हजो देव वय सोम्या तूं म्हजो आसरो व्हडल्या ताळ्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन तूं म्हजो
त्या सुम्यात एक जावन जियोवच्या त्या सुम्यात एक जावन रक्षा सुम्यान आमकां दिलां वर्तें देणें तेच आमच्या कुडीचे विश्व जावंक बरें ते दोळे जावंक बरें ते कान ते नाक तेच पंचेंद्रियಗಳು म्हणटा आमी ते जीव आणि तेच खात आणि त्याद्वारे आमचे जीवन आबरबायतारान सुरंग रावच्या आमच्या जिवनांत हर एक मागवणी जावच्या कितेंच वायट हांव करचो ना कितेंच वायट हांव उलोवचें ना आनी कितेंच म्हज्या जिवनांत नाका जालो अपराध मानून हेरां वयर हांव कितेंच कंप्लेन करचो ना आनी करचें ना म्हजें जिवीत सुम्याक समर्पीत केल्लें सदांच हांव त्या जिवनांत जियोंक अतिरिक्त सुम्या तुज्या वत्या जिवितांत वांटेली जावंक म्हाका तुज्या लागीं तूं वोन घे तूं म्हजो गवळी वय सुम्या आमचो गवळी तूं तूं म्हजो भुजवंदा आमच्या हर एका कश्टान तूं बुजवण दिताय तूं म्हजी गुपी सुवात वय आमी रडटना आमच्या दुकान तूं पुसून काडताय तूं म्हजो देव म्हाका दुसरो देव ना तूंच एकलो देव म्हजो तूं म्हजो गवळी तुका म्हज्या खळसांत घेता सोम्या तूं म्हजो भुजवंदा वय जेजो म्हाका ती दिताय ती बुजवण तूं सदांच म्हजी गुपी सुवात हांव आनी तूं मात्र सोम्या आनी आमचो तूं सन्मान म्हजो देव सगळ्या काळजांत तावन सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रुपोळें सोदता सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता सोम्या हांव हांगा आसा जेजो म्हजें बदलावण म्हजें परिवर्तन म्हजें जिवन रुपांतर तूं कर म्हजें जिवीत तुज्या जिविता सारकें कर ह्या उजवाडांत चलोवंक म्हाका पावोवप जेजू हांगा वासा जेजू हांगा वासा हांगा वासा तुजें काळीज नितळ जावं तुजें मन नितळ जावं तुजे दिश्ट दोळे संपदाला नितळ कर तुवें कानांत आयकोवचें आनी तेच कानांत कितें सकट आयकता तें नितळ जावं तुज्या तोंडांत तुज्या जिबेंत तुज्या नाकांत ह्या सगळ्या खुणींत जाल्यार हर एक विश्व नितळ जावं माग ह्या वेळा माग सगळ्या कडेन माग वर्त्या तरान माग सोमी दिता तें वर्तें बगिदार Hallelujah, 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 hallelujah. सगळ्या मी उभी रावया मोगाच्या बसवणी सोम्यान दिल्या जो कोण बावडतान म्हज्या नावी दोग्यात एक सांगता एका मोगान मागतात आपड जेजू म्हाका आपड आणि त्याच तुज्या आमली रगठान म्हाका दोन खाड म्हण मागात मगाच्या न्हू आमचेच तेका आमी कितेंच करूंक सादिना सगळीं उबी रावया सगळीं आमी उबी रावया सोमे ते आमची नदर घालया जांग परस जायते समस्या आसात म्हज्या जिवनांत म्हज्या कुटुंबांत आसत म्हज्या वैयक्तीक जिवितां आसा म्हज्या कामाच्या त्या जाग्यार आसात कितेंय जावन मोगाचें न्हू जायती जाणां आमी चिंतून आमच्या जाग्यार समस्या आमच्या घरांत समस्या आसात सगळे समस्या ताका दी तो आसा आनी ताणें म्हळां हांव आसा बळवंत रक्षक हांव तुका सण सोडचो ना सगळो संवसार तुका सणी तरी हांव सोडचो ना त्या खातीर आयच्या दिसा ताणें तुका आपयलां तुजे दोनी हात काडून तुज्या खालसा वयर दवर ह्या वेळा उडासा काड कितें समस्या आसात सांग सोम्याक तुज्या तितल्या सांग भियेनाका वय आमी सोम्याची जेजूची आमी जेजू आमी तुज्या लागीं आयल्या हांव जेजू कितले आमी मागले त्या कोरोना वेळार 8 दोस मागून म्हळ्यार बरें तुज्या लागीं रडोन मागले आज आमी रडची गरज ना कित्याक म्हळ्यार तशें जाल्यार संदिग्ध परिस्थिती आमकां तुवें घालूं नाय बऱ्या परिस्थितीन घालाय बरी परिस्थिती गेल्या म्हण आमकां जाय जाल्यार बरी जिवंक जायना जेजू आमी तुजे सांगात आसूंक जाय तुवें सांगात रावंक जाय त्या खातीर तुवें आमकां आपयलां त्या देखून तुवें म्हणलें आसा हांव जावन आसा वाट
हांव जावन आसा जिवीत हांव जावन उजवाड हांव जावन आसा पुन्हा जिवानपण सगळें तूं सोम्य आमकां हें आमी समजून घेतलें जाल्यार आमचें जिवीत तुज्या जिविता बरें मागवणेचें आमी करूंक शकतले तर मुगेचे भावन आनी भयणीनो कितें सगळें तुज्या मोतीन दोसता फायनान्शियल प्रॉब्लेम आर्थीक समस्या मानसीक असमतोलन मतीन कितें जाता म्हण कळीत जायना सायकॅट्रीक प्रॉब्लेम आसा कुडीची कितें सगळी प्रॉब्लेम आसा सोम्या सांगून दी संबंद अडचल्यात एकामेकाक सांगता उलोवंक जायना एकामेकाच्या मुखामळा पळोवंक जायना एकामेकाक बगसूंक जायना सोम्या कडेन सांग कोणा कडेन सांगची गरज ना सोमी म्हणटा हांव आसा तुजें सांगता हांव तुका बरो करतालो पळया तो सोमी आमच्या खातीर आयिल्लो जावन आसा ह्या वेळार सगळे तुजे अनुभव ताका सांग सैरीक मेळना काजारांत प्राय उतरल्या काजर जाता गे नांगे म्हळ्यार उतवेक आवय बापायक एका दोळा काजर जाल्ली सैत त्या काजारांत पुटा वळयल्या एकामेका मानस्ताप आसा सोम्या कडेन सांग आज काजारी जोड्यांक ते मागचो दिसो वर्त्या तरान तुज्या कुटुंबांत आसल्या हर एका काजारी जोड्या पासत माग त्या काजारी जोड्यांक अपुरबाय तरान वेंगोवचें तांकां लागीं हाडचें तांकां सांगात दवरचें त्या सगळ्या मेदार भागीदार जाल्ल्यांक हर एक लागीं आपल्या कुरपेन भरचें काम सोम्याचें जावन आसा त्या देखून आज आमी पळयल्या प्रमाणे सोमांडे काली आसले उदकान भरले आनी अजपा जाली अपुरबायचो वायन थंय जालो दाका सोरो थंय जालो आनी त्या प्रमाणे त्या कुटुंबाची मर्याद ताणें राखली आनी आज आमच्या कुटुंबांत कितें कितें जावन आसा ललाण विशया खातीर आमी कितले पुरा विदोळी बगता ललाण विशया खातीर आमी एकामेकाक सण येता ललाण विशया खातीर आमी मोग करतलो विश्वास रावतलो मानान लेखतलो आनी लेखतली म्हणून दिल्ली ती मोरा पर्यंत बसवणी आमी तुटोवन घाल्या थोड्यान आमी बऱ्या तरान दवरल्या देवाक अर्घ आनी महिमा आनी होगलाप थोडी आमी तुटली जाल्यार सोम्या लागीं या सोम्या आमची मनां आमचें वडपण आमचो आंबाव आमचो अहंकार तो इगो म्हणजे तें आसा तो इगो खांड उडोवच्या खातीर ह्या वेळा मागया सोम्याच्या नांवान आमच्या थंय आसली पिडा सयत गूण कर सोम्या म्हण मागया तकलेची पिडा शारिरीक पिडा सांग बरो तकली पडापण तकली गोळ ओरकेनी ओटिगो मायग्रेन स्पॉन्डायलिटीस काळजांत धडधडे बीपी कोलेस्ट्रॉल शुगर त्याच प्रमाणे किडनी प्रॉब्लेम अल्सर प्रॉब्लेम गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम लिव्हर प्रॉब्लेम जायते जाणांचे क्रिएटिनाइन सोडला युरिक एसीड सोडला कितें जाता म्हण खळीच जायना कुडीचेर कंट्रोल ना कूड असमतोलनांत आसा पांयाची गांठ दूख पेंकट दूख कॅन्सर पिडा ट्युमर पिडा ना नंतरची पिडा म्हणजे सिरो अस्कस जाल्यात चलोवंक जायना एक मेट काडटा आसतना लोकल्या बरी जाता मालवाल्या बरी जाता आनी तशें आसता म्हज्या भुजांची दूख भुजां केदाळ दुखतात म्हज्या हाताच्या गांठीची दूख बोटांची दूख आर्थरायटीस आनी ह्या वेळार कोल्ड स्तण पडल्या वेळार जायते दुखता सोम्या कडेन सांग आपड जेजू म्हाका आपड म्हजी कूड म्हजे कुटुंब म्हजे संबंध म्हजे लग्न जिवीत म्हजे भुरगीं म्हजो संसार सगळें आपड म्हजो जागो म्हजें घर आमचें घर सगळें आपड जेजू म्हाका आपड जेजू म्हाका आपो अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं देवा सोम्या दे रगत ह्या वेळा ह्या भुरग्यांक थंय जेजू म्हाका गूण कर सगळ्यांची पिडा शिडा तो गूण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आपो जेजू म्हाका आपो सांग जेजू सांग जेजू म्हाका गूण कर म्हाका आपड तुज्या अमली रक्तान म्हाका तेलाय आंखवणी सावली वाईट आसले सगळे दोन काड सोम्या म्हजी तूं निवार गपातकी स्त्रीयन वरत्या बाबात्तान आपडले म्हणे तिणें एकलोच जेजू एकलोच तूं एकलोच
दुसरो कोणूच म्हाका गुण करून शकचो ना तूं आसतना हांव खंय खंय गेल्ली सोम्या कितले पयस गेल्ली जाल्यार म्हाका कांयच बरें मेळना आज तूं एकलोच तुज्या लागीं धांवन येता तुज्या तकल्याचो कुडको आपडल्या पुरो हांव गूण जातालें म्हणा लागली ती स्त्री तुवें तेच प्रमाणे जेजू सांग जेजू तूं आसल्यार हांव गूण जातालो आनी गूण जाताले पिडे स्त्रियेन तुका भावार्थाना पडले कष्ट लेख तुवें बरें केले पिडे स्त्रियेन तुका भावार्थाना पडले कष्ट लेख तुवें बरें केले भावार्थान हांव तुका सोम्या आजा पडटा पायांत ताळा तुझ्या सर पडटा भावार्थान हांव तुका सोम्या आजा पडटा पायांत ताळा तुझ्या सर पडटा स्तनिया जेजू उलो मार ते जेजू ताळ्याक मुजा सगळ्या भुरग्यांच्या ताळ्याक खान दे धनिया जेजू मागण्या गुमान तूं दे कुरपेचीज जिणयेन म्हज्या सोमिया सदा कुरपेची सर वळो दे दिसा सांपाल म्हणा लागलो तुजी गुरपा पुरो म्हाका तीच गुरपा पुरो जेजू ह्या वेळार घाल तुजे बेसावा अपर बायताराने भुरग्यां समान हेजे सगळे तकले तळवे बरे आसले हर एक पिडा गुण कर जेजू जेजू तुज्या वरती आमली रक्तांत तांकां धुवन काड तुज्या वरती आमली रक्ताच्या बळांत जेजू आपट जेजू म्हाका गुण कर म्हण सांग म्हाका गुण कर बावडताना हांगा आयला बावडताना हांगा जमल्या बावडताच्या वरती ड्युटी घेवन आमी हांगा आसा सम्या आमची पिडा गुण कर आमकां नितळ कर आमकां निर्मळ कर आमचे खाणे इजू तुज्या खातीर सदांच आमी दवरले नितळ निर्मळ जावं दी आनी तुज्या वरत्या बेसांवांनी आमकां बरं सर्ग संसार धनी एकलोच जावन आसाय तूं धनी दुसरो आमकां कडून नासले तुझ समय आमकां जाय जेजू सर्ग संसार असो जावन आसाय तूं धनी सर्गीत धाड तूं आमचे देणी आपण जेजू सगळ्या बेसांवांनी बर ही आमली रक्तान तांची पिडा दूर काड तांच्या समस्या दूर काड तांचे घर तांचे सगळे वैयक्तिक जीवन अपर बायताना मांडून हाड सोम्या लग्न बेसान ते एकपटलेली तांच्या जिवनान सगळं बरेंपण हाड सोम्या मनास्ता पयस सोरोन दी नाका जाल्ले एकामेका हाम भाव हांकार पयस सोरोन दी इगो लेट द इगो बी स्मॅश्ड एट दिस वेरी मोमेंट जेजू सगळे तांणी दवरले तांचे हट तांणी एकामेका ते हटसो तो राग तांचे ते अशे जिद्द तांचे ते हाम भाव हांकार सगळे कांड उडयस प्रतिकार प्रतिविरोध सगळं निकळून घाल सम्या जेजू मोळ दी त्यांची काळसा जेजू बरें कर तांकां नितळ कर येन मोच्या सोमिया सदा सेवाळो दी कुरपेची जर जिणयेन मोच्या सोमिया सदा सेवाळो दी वय जेजू कुरपेची जर कुटमान मोजा सोमिया सदा सेवाळो वळच्याक माग तुझ्या पिढ्यान वळच्याक माग कुरपेची जर कुटमान मोजा सोमिया सदा सेवाळो दी कुरपेची जर कष्टान मोजा सोमिया सगळे कष्ट वाळोदी जेजू वाळोदी कुरपेची जर पिडेन मोजा सोमिया सगळे पिडा गुण कर सगळे जेजू घाल तुझे बेसांव घाल हालेलुया हालेलुया सगळे दोन्ही हात वर करून वडा म्हणून वडा तारण वडा भक्ते वडा सत्य हालेलुया 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 सबला नमकरे लिया चुकी सबरिया चंडला बला 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 बला
जीसस जेसो जेसो घाल तुझा वरचा पाऊस जसं गुंडचा पाऊस देवानी सगळे आमची कुटुंबा पवित्र जावले सगळे आमची कुटुंबा बळादिक जावले सत्य जावले एक पिरगज कुटुंब वापरवायची परब आचरण करून आम्ही एका मनाच्या एका खालसाची जाऊच्या तुझ्या आशीर्वादाच्या घाल सम्या तुझं मोग आमच्या देवाई सम्या तुझ्या आम्हाला रक्तान आमकां दोन काढ सम्या हालेलुया 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 सगळे आम्ही दिंबर पडया मोगाच्यानो तुझे राव पात्यता चेच मोगाळा आशीर्वादा खातीर आमी तें गीत गावया आनी ह्या वेळा तेच पवित्र सक्रामेंत आमी दुंपयतले आनी उपरांत सुमेचे दाबाची आशीर्वाद ह्या आराधना वेळेक आमी दितले तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा तू मोजोई इस मोगासो हरी गजे माका पावसो तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा मगळ बापणीनो भक्तीन आराधनान वाटिल्ली जाल्यार तुमकां समेस्तांक देव बरी करून म्हणटा आसतना मिसाच्या बलिदानाक आमी आयतीं जावया एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया हेचे दिसाचो विशय हे परी आसा आज नवीन असो 7 दीस आमी आचरण करच्या वखदां हेचे दिसा एकामेका थंय बरोवसो लग्न जिविताचो संतोष एकामेका थंय बरोवसो लग्न जिविताचो संतोष काजरी जोड्यां खातीर विशेष संदर्भार मागता हे मिसाचें बलिदान आराधन सगळें चलोवन वतात मनादी रिचर्ड क्वार्टर्स कापुजीन पाद्र्यापू डिरेक्टोरू डिवाइन मर्सी रितीर मंदिर बिजे तांचे बसून विशेष संदर्भार मागे आम्हा समरिस्तां बसून मागया भक्तीन ह्या मिसांत वाटिल्ली जावच्याक आयती जावया
संतोषाची गीता गावो की तुझी गास्ताव सोम्या भक्तींवर बे गायन करून स्तुती तुझी गायता दनिया शिळयो आम्ही तुझ्या हिंडाचो राखून सदा स्वरी एक पोटामचो शिळया खातीर आपल्या जीव दिवसो गवळी तू विज्ञान वारांनी राखसो. मगळ भाव भयणीनो परत तुमकां समेस्तांक बाळूजेच्या पुंतळाक मग सुस्वागत मागता. नव्यान 7वो दीस आज आचरण करच्या वक्ता खाजर रिजोड्यां खातीर आमी विशेश करून मागता. हे संदर्भार एका मेकातय बरवसो लग्ना जिवीत आसो संतोसो म्हणलें देही खाण घेवन एमिसाचें बलिदान भेटयत आसतना प्रति रितीन खाजर रिजोड्यां खातीर मागया. आमी समेस्तां खातीर मागया. माध्यमा मुखांतर हे नव्याची मीस भेटयतात त्या सर भक्तिकां खातीर हे संदर्भार मागया. आज एमिसा हे बरी भेटयतात देवादीन मरिया रोड्रिगेसाच्या आत्म्या कुटुंबाच्या संध्यानी दिवचे वेलंकनी वडो जल्म दिसा अर्गांसून मीस भेटयता क्लिंटन फर्नांडीस मुडबिद्री देवादीन मरिया रोड्रिगेसाच्या आत्म्या मिसिता कार्मेन रोड्रिगेस पोंपई वडो प्रत्येक दिसा पासून मीस भेटयता वारन रोहन डिमेल्लो ताकोडे जल्म दिसा अर्गांसून मीस भेटयता शर्ली फर्नांडीस कॅनडा प्रत्येक दिसा वचून मीस भेटयता फिलिप नेरी सेरावो ऐसी कॉलोनी बरोवली मुंबई प्रत्येक दिसा पासून मीस भेटयता अनिता डिमेल्लो नित्य दरवडो देवदीन डेविड आणि मार्सेलिन फर्नांडीसाच्या आत्म्या मिसिता सेलेस्टिन फर्नांडीस दोवा खातीर अर्गांसून मीस भेटयता प्रियाल दिया मस्करेनस मोंतिमय वडो देवदीन फ्रांसिस आणि जॉस्पिन मस्करेनसच्या आत्म्या मिसिता सूरज मस्करेनस मोंतिमय वडो अर्गांसून मीस भेटयता मेरी पिंटो वेलंकनी वडो देवदीन नवीन रोड्रिगेसाच्या आत्म्या मिसिता पोलिन रोड्रिगेस आणि कुटाम लुट्स वडो देवदीन लॉरेन्स रोड्रिगेसाच्या आत्म्या मिसिता सिंथिया रोड्रिगेस कार्मेल वडो अर्गांसून मीस भेटयता जॉन कार्डोज आणि कुटाम कोसेस वडो अर्गांसून मीस भेटयता सिस्टर लुडविना क्रेदो गुड शेपर्ड सिस्टर अर्गांसून मीस भेटयता वीत विलियम नरोना आणि कुटाम वेलंकनी वडो जल्म दिसा अर्गांसून मीस भेटयता अनिता नरोना लंडन तांचे रिते बसून मागया आमी समेस्तां बसून मागया जे कोणा मागतान बसयला सुगड आस करून जे बसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार हे संदर्भार मागया. मुखेच्या भाव भयणीनो नव्यानाच्या 7व्या दिसा देवाक अर्घा दिव्या देव उपकार वडी आसलें भोव आपुरबायेची वर्तेपण आमकां ताणें दिलां पवित्र छनावे मिसाचें बलिदान माय मोगान एक कुटुंब जावन आतां आमी आराम करुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमचो बरवसो एकामेका थंय काजरी जिवनांत व्हरतो संतोष भक्षाक आमकां आपोवणें दिला. त्या देखून तेका सक्रामेंतांत आमी एक जाता आसतना सोमेचें आजारपण तें सदांच आसा. सोमेचें आजारपण मिकोवन आमी आमचेंतल्या जियेलें जाल्यार खंडीत जावन आमची सकत ती पावची ना. त्या देखून आराधनाच्या पयले राव म्हळें योजन जावन आसा देवाचें आमी फकत सहभागीदार जावचें आमची कुमक आमी दिवची म्हळ्यार आमी सहकार दिवचो आनी त्या प्रमाणे आमची जिवन बऱ्या तरा मुखार व्हरन देवान आराम केल्लें तें महायोजन तो सुपंताक पायतलो. त्या खातीर काजारी जोड्यांनी करची ती बसवणी त्याच सोम्याच्या वत्या आदारान ताणें जियोन मुखार वयच्याक एकामेकाक सदांच विश्वासी रावच्याक जाय जाली कृपा आमी मागता आसतना आमच्या पिरगेच्या ते सगळ्या काजारी जोड्यां पासून आज मागया. जांग बरो भोव आपुरबाय तरान ते जियोन आसात. जांग बरो आमचे म्हालगाडी आनी कितें आसात बऱ्या तरान तांचें कुटुंब बांदून हाडलां. थोडी बडी आमची कुटुंबां पसळ्यांत घुसपाटल्यांत गोंधळांत एक जाल्यांत तसल्या कुटुंबा खातीर आज आमी प्रत्येक तरान देवाचो आदार मागया. जेवसाचे वीत ओळीन ती सांपडल्यान जाल्यार थंय पयस येवन दी. आमचें तें आसचें तो अहंकार ह्या हांबाव
त्या करून आमचे थंय जायते झगडे जातात. कित्याक आमकां आमी आशिल्लें मेळना, आमी आशिल्लें मेळच्याक न्हय. विधेय जावं कलते जावं आनी एकामेकाच्या मोगांची होंक दिल्लें तें आपण घेवया. खरो संतोश आमी भोगूंक जाय. जुबल्याच्या वर्सा आनी प्रत्येक तरान इमेंजेची वर्ती परब आमी आचरण करता आसतना बाळक जेजू वर्त्या पूण शेतांत जायते अजापाची अजाप्या आश्चर्यां करून दी. सगळीं आमची कुटुंबां वर्त्या सक्तेन बरोवन दी, फळादीक जावं दी आनी उर्बेन बरोवन दी म्हूण आमी मागया. तर बटी आमी सुकोन पडल्यान सांग बरो. आमींत आमच्यात स्वार्थ देखून हेरांक कांयच लेखिनासतना गौरव दिनासतना म्हज्यान ते जिवनाचें वटपणां बगलां तर तें सगळें सुमेच्या हातांत आज आमी दिलां. परत विधेय जावन जियोवच्याक कलते जिवन आमी आमचें घर घेवच्याक कृपा मागया. पातकांची दुखदन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मनान चिंतन तोंडांत सरून वायट आनी बरें सणून हांवें जायतीं पदकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पवड अपराध. ह्या बसून बघेन सदांच हांव खार मरे भक्ता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सरपतदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या छेवेताक पावो. सोमिया काकूत, सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत, क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत, सोम्या काकूत. देवा सगी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सगळींच्या रायम सर्वद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिल वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता. सोमिया जेजू जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शिळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या भुजावर बसा आमचे मान घे तुझ्या पवित्र सांगते देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन 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 प्रार्थया. प्रेतेच्या बापा जेच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी आतां नांवान तुवें आमचें सोडवण केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. हाचे वेतान तुजे गोडसाण साकोन दादोशी जावं आनी सर्गा तुज्या आमच्या बापाच्या घरात ताणें बसयलेल्या संतोशी संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमी मागता आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो करा देव तुझे स्वयं पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सान पौलान एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतलें वचप. क्रिस्तांतय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक घालती जाया जावन चला. पत्नींनी आपल्या पतीक सम्याकाल जाल्ल्या बरी काल जावन चला जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पोय सबसो तारक आनी मस्तक, तसोच पती आपणा पत्नीचो मस्तक. जशें पोवी सभा क्रिस्ताक काल जाता तेच पत्नी सर संगतीनी आपणा पतीक काल जाय. पत्नीनो क्रिस्तान पोवी सभेचो मोग केलो तशी तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पोवी सभा तिबो मिरी वा दुसरे कसलेंच आयट नासतना पोयत आनी कातावीन जावच्याक आनी महिमेन पडजळी एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेच परी पत्नीनो जसो आपणो कुडीचो तो मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय. आपणो पत्नीचो मोग करता आपणोच मोग करता. कोणी मनीस केदिनीस आपले कुडीचो द्वेश करिना, बदलाक तिजो तो पाळन पोशण करता. पवित्र सभी क्रिस्त हेच परी चलयता आनी ताजे कुडीचे सांदे पवित्र पुस्तकां म्हणलें आसा. दादलो आपणा आवय बापायक सोडटलो आनी आपल्या पत्नीक एकवटायतलो. ती दोगांय एक कूड जातली. हें व्हड गूड सतस. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ती लेखती जाता म्हणून हांव सांगतां. म्हणटच तुमी ती लेखती जाता. तुमच्या मदीं हर एकलो आपल्या पत्नीचो मोग करूंक पवित्र, पूण पत्नींनी आपल्या पती ते मानून चलूं. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडता सर आशा. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडता सर आशा. देवा नीतिवंत फैसलाचे देणे तुझ्या राजाक पाट. रायकुवळ जावन असलेल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुझे परजे नितीन सांबाळू. दुबळ्या धाकट्या न्यायनितिका सोलोन बोर. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडता सर आशा. ताचे नांव सदांकाळ बाळवो. ताची कीर्त सूर्यास्ता पर्यंत गाजो. सर्जनांगा तो सदैव म्हूण वाकानू. ताका लाभलोलो आशिर्वाद आमचेर पडो म्हूण ती प्रार्थना. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडता सर आशा. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडता सर आशा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करून बंदेंत असलेल्या सुडका प्रसारून म्हाका धाडला. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्व
सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो तुमचे सवे आसो संमताप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमा तुका सोम्या तोवळ थोडे परिसेव जेजू सरसी येवन ताका पारखूच्या इराद्यान असे सवाल करी लागले खंयच्याय कारणा खातीर एक मनशान आपल्या बायलेक सोडी येतगी जेजून तांकां जाप दिली आरामात रचणारान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली अशें म्हणल्यार तुमी वाचला न्ही आनी ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपल्या बायलेक एकवटतलो ती दोगांय एक जीव जातली जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकणे तुका क्रिस्ता Praise the Lord. Lord. Hallelujah. 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 मोगे बान आनी भयणीनो आमचो एकामेकांत बरो असो काजरी जिवनाचो संतोष न्हीज जावन आज हे वर्ते शिरोनामा आमी घेवन सोमेच्या वर्ते आदारान जिवोवच्याक मुखार सरोन आसा नावार्थीक अमेरिकाचो आर्च बिशप फुलटन जे शीन तो म्हणटा द फर्स्ट लेटर ऑफ मॅरेज यम इज ए मिस्ट्री तो मिस्तेर आनी कित्याक वो मिस्तेर गे म्हळ्यार त्या लग्ना जिवितांत इन मॅरेज लव इज द फोकल पॉयंट म्हळ्यार मोग ताचो वर्त्या काजरचे बुन्याद जावन आसा मोगांत विणलेलें तें काजळ मोगाच्या पुनाजीचेर तें बांदून हाडटना देवान आराम केल्लो तो मोग ह्या सृश्टींत मनशान जिवोवच्या खातीर लग्ना बेसांत एकवटोंक लागली आनी तो मोग देवांतय आकर जावचो शिवाय आमी आखेर करचो न्हय आनी त्या खातीर तो म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथ 2 अध्याय 18व्या वळींत देवान बोवा पुरबाय तरान दांतल्यान एक सूर्य आसचें बरें न्हय ताका समा सारकी सांगातीण जाय म्हूण ताका बगलें आनी बगलें तर दांतल्याक वचोन विणसण कर म्हूण ताणें सांगोना तूं वचोन कोणाकी पळोवन हाडणें सोदून हाड म्हूण ताणें सांगोना ताच्या बदलाक तो आपुरबाय तरा म्हणा लागलो ताका समा सारकी सांगातीण हांव दितालो कोण तो कोण हांव म्हळ्यार देव दितालो देवान दिवची पूण आज मांडावळ जायती दुसरी जाल्यार ती मांडावळ तेच दुसरी जाली जाल्यार विणसण ते देवाचीच जावन आसा आपल्या मोगांत रचणारान ताच्या भुरग्यांक एक करच्या खातीर लग्ना बेसांत तो मोग रुता जावच्याक रूपकार जावच्याक ताणें नेमल्लें जावन आसा त्या देखून ताणें कितें केलें आतां हांव बऱ्या न्हिदेर गेले उपरांत कितें केलें ताच्या कुशीची एक बोर काडली आनी त्या बोरी कितें भरलें मांस भरलें रगत भरलें उस्वास दिलो आनी त्या सोबीत नारी कणोन तो खंय गेलो आदाम लागीं गेलो आदावन पयले बटी एका स्त्रीयेक पळोवचें आदावन कोणा पळयलें नाय तो देवाक सोडनो उरल्या ते जानवर आसूं पुरो थोडे प्रकृतीचे वस्तू आसूं पुरो पूण ताणें ह्या नारीक पळोवना पूण पयले बटी नारीक पळयत आसतना कितें जालें तो सिरी सुकलो आनी म्हणो लागलो हें जावन आसा म्हज्या मांसाचें मांस हाडाचें हाड त्या देखून हांवें केदाळ म्हणचे तरणाट्यांक तुमी लग्ना दिसांक कांपा नाकात रे बाबा कांपो न्हू कितें सांगूंक आसलें दिसा बऱ्या तरान त्या दीस सांगा धैर्य बरा जबाबदारी घेया त्या देखून आमच्या लग्नाच्या समारंभान कितें जाता म्हळ्यार फकत आमचो हॉलाचो आडंबर तेणें इल्लो थोडो नाच एणे कडेन आयले मागीर आमकां पडोवन वचोना त्या सगळ्या दिसा ह्या सांजेर जाल्यार आनी एकामेकाक बोवा पुरवाची उतरां विनिमय करूंक जाय आतां म्हळें कांय वगेत रावना तो म्हणूंक लागलो हें जावन आसा म्हज्या मांसाचें मांस हें जावन आसा म्हज्या हाडाचें हाड नारा जावन ताका काडलें नारी म्हणून ताचें नांव आपुरबाय तरान आनी हें आमकां कळीत नासतना आमी ओगेत रावन कितें कितें उलोवंक पळयता
भोव मोगाची उतरां ताणें आनी त्या देखून देवान तांकां सांगाता हाडिल्लें सांगाताची येवच्या खातीर आनी तो बांद एक कोटून रचनेच्या त्या कार्यांत भागीदार जावच्याक तांकां आशिर्वाद भरले. उपरांत तुमी पळयतात उत्पत्ती ग्रंथांत त्याच अब्राहमाक ताणें आशिर्वाद घाले आनी म्हणा लागलो तुजी संतत मळपाच्या नखेत्रां बरी दर्याच्या रेवे बरी विस्तारोवन दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगेच्या भाव भयणीनो लग्नांत आमी जायते पटीन कितें समजोन घेना म्हळ्यार देवाचें योजन तें तोच पंथाक पायता आमी साकार मात दिवन सो. त्या खातीर आमी कितें म्हणच्या लग्ना मानांत कोण व्हडलो कोण धाकटे म्हूण पळोवचें न्ही. वेदर हांव व्हडली गी म्हजें शिकप चड गी म्हजी सॅलरी चड गी या हांव व्हडलो गी हांव व्हडलो PhD होल्डर गी म्हूण पळोवचें न्ही. समाज सारकी संगातीण आनी समाज सारकी संगती देवान दिल्लो जावन आसा आनी तसलो मंदामेंत बेस आमी वर्त्या तरान घेवन मुखारसून वचोंक आसा. कोण व्हड कोण ल्हान म्हणटाना म्हाका उडास येता. एक पटी एका रानांत एक वाग आसलो गय. ह्या वाघाक कितली प्रायज जाली गी म्हळ्यार 40 वर्सां. कोणीय सैरीक लागीं हाडूंकूच तयार नासले चेडून दिवंकूच तयार नासले. चेडू म्हळ्यार वागीन आनी अशें आसता ताणें सैरिकेच्या माल्याक धरले. सैरिकेच्या माल्या बारी विचार पळय ते गेले आनी त्या राणांत ह्या राणांत सरले आनी तांकां मेळ्ळी एकली रागाची वागीण. हो रागाचो वाग तेचपण रागाची वागीण मेळ्ळी आनी दोगांय रागाचे हांगा सांगात हाडया म्हण ताणें चिंतलें. आनी अशें आसता सैरी घट जाली आनी नमेरलो दीस येयलो आनी अशें आसता राय बऱ्या तरान वस्तूर आनी घालून इतलो नेटोन सुंदर रावन 40 वर्सां जाल्यार 20 वर्सांच्या परी दिसतालो गय. आनी अशें म्हणून राखोवन रावलो. सगळ्या मन जातीक ताणें आव्हान दिलें आमंत्रीत केल्लें आनी सगळे मन जाती ताजे लागीं येनातले कित्याक म्हळ्यार ते भियेताले ह्या वाघाक. हाका बारी राग एकादो राग येयलो जाल्यार चटणी करून उडयत कोणा म्हूण ते भियेताले. पयस रावन पळयताले खंय. पयस रावन पळयत आसतना वाघीण येवची वेळ जालो ट्रस्ट करूंक वेळ जालो म्हण दिसता. आनी ती येवन पावनातलें पळोवन कितें केलें वाघ राखतालो पळयतालो तेणें पळयतालो आनी सगळे मन जाती म्हणूंक लागले खेदळ येता काय एबडी जाल्ले जाल्यार आमी बस येते आसले. आनी त्या वेळार ल्हानसो एकलो उंदीर हलटार मुखार आयलो गे लायनीर रावलें तें ना मुखार खंय वता हांव ताचे लागीं वाघा लागीं वता. हे वाघीण येनातली पळोवन ताका कितलो राग आयला कोण ना. त्या देखून तूं ताचे लागीं वचनाका तुका तो पिठो करूंक आसा. आयकोना तो सीदा गेलो वय वचोन वाघाच्या मुखार रावन म्हणा लागलो ताका शेक हँड करून म्हणा लागलो कंग्रॅच्युलेशन माय डियर टायगर युअर वेडिंग डे टुडे. तुज्या लग्नाचो दीस कंग्रॅच्युलेशन. आनी वाघी म्हणा लागलो वय थँक्यू सो मच. आनी उपरांत कितें जालें उपरांत ताची बरी मूड पळयली कसो हा वाघ म्हणून वाघ बारी संतोश आसलो काजर पळय. आनी अशें आसतना ह्या उंदरान वचोन ताच्या कानांत कितें पुसपुसलें काय पुसपुसलें ता पळय असो रावुल्लो बरो करून गांभीर्य ते म्हणटात पळय तसो रावुल्लो वाघ फ्लॅट जावन पिळी 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 करून दोळे करून सकयल पडलो खंय. आनी उंदीर पळय लागलो आनी सीदा फाटी गेलो. फाटी गेले जाल्यार सगळे जानवरां म्हळें कितें जाय बाय इतलो ल्हानसो उंदीर तूं इतल्या व्हडल्या वाघाच्या रागाच्या वाघाक तुवें अशें करन तो तें पटला न्ही गी कितें तो गंतिश्ट जाला कितें तुवें केलें हांवें कांय करूं ना तुमी पळय ना हांवें म्हळें कंग्रॅच्युलेशन युअर वेडिंग डे टुडे. मागीर कानांत कितें पुसपुसलो ते कानांत कितें पुसपुसलो म्हळ्यार काजरा पयलें हांवें तुजे पर्यंत वाघ जावन आसलो आतां काजर उपरांत हांव उंदीर जाला म्हूण सांगलें. लग्न जिवनांत कोणेय वाघ जावचें या उंदीर जावचें नाका. आमी समाज सारके जावच्याक आमकां एकामेकाक सांगाता आपयलां आनी ते कृपेचे वर्ते देणे देवान आमचेर वच्ची जावन आसा. त्या खातीर लग्ना बेस भोव आपुरबायेचो करच्याक 3 सुत्रां तुमच्या मुखार दवरता लक्षांतल्यान. ताका आमी म्हणटा रिंगां म्हणटा. तुमकां थोड्यांक 2 रिंगां मेळ्ळ्यान जावंक पुरो थोड्यांक सिल्वर रिंग मेळ्ळ्यान जावंक पुरो थोड्यांक गोल्डन रिंग मेळ्ळ्यान जावंक पुरो 4 जाता तर पूण 2 रिंगां मेळ्ळ्यांक आनी 3 रिंगां तुमच्या हातांत दिता. पयले रिंग हांवें दिवचें कॅरिंग CARING कॅरिंग म्हळ्यार जतन घेवचें. तुमी हॉस्पिटलांत गेल्या पळय नर्सान धांवून येतात आनी धरतात इंजेक्शन जाय की टॅबलेट जाय की सगळें दितात
कॅर करतात. जांग बरो जनरल वॉर्डान दिले कॅर रफ आसता, स्पेशल वॉर्ड डिलक्स वॉर्डान ताणी इंजेक्शन दिल्लें तुमकां कळना. एनी हांव तुमचे कॅर ती करतात. रेट दुसरी आसा त्या देखून तांचे सवलताय दुसरी आसल्या देखून ते करतात, पूण कॅरिंग ती कांय उणें करिनात. तेच देखून तुमच्या लग्नाच्या जिवितांत एकामेकाची जतन घेवचें. जांग बरो प्रायज जालें आतां, जांग बरो आमचे भुरगीं व्हड जाल्यात, थांगाय काजार जाल्या, आमी एकामेकाची जतन घेवंक सोडूंक जायना. थोडे पळय मलगाडी म्हणटात कितले आपुरबायतार येतात आमच्या लगीं ते येतात आनी म्हणटात फादर आमी लग्न जावन 67 इयर्स जालीं फादर, 57 इयर्स जालीं फादर. हा कितलो संतोष उल्हास, कित्याक एकामेकाक हाताक हात धर म्हणल्यार बरी ती सांगात दिवन आसात. ते म्हणटा कॅरिंग. दुसरें बॅरिंग BEARING सोसून व्हरचें. आमकां तें साधना त्या देखून आराधना माकोणेशन उलयलो, कित्याक की म्हळ्यार आमी एकामेका ते गाळी दिवचे, रागार जावचे, नाका जाल्यार शब्द मोर वस पड दुसरे शब्द हांव यूज करिना, कित्याक म्हाका संवय ना, हांव यूज करिना. कित्याक म्हाका ते कोणें करता आसतना म्हळ्यार म्हजे काळीज दुखता. कित्याक आमी ताका न्ही, आमी क्रिस्तांवां वापरबैतारान शब्द जाय. आनी कितें जाता आमकां सुसून व्हरोंक नाका, आमकां आमचोर ताणें ताचें तोंडांतलें उतर भायर पडचें पळय. हांव हांगा पुरपुरोन जाता, सदांच पुरपुरचें, नाका जाल्यार सांगचें. मोगाचें भावान आनी भयणीनो, आमच्या कोवेंताक एक दीस आयिल्ली एकली बायल मनीस, कंप्लेंट कितें कोत्ताय तिचें, तिचो घोव सांजेर पियोन येवन जायते झगडटालो खंय, 12 वरां म्हणचो निदानांतलो खंय. सायडीचे नेबारांनी म्हळ्यार खंय फाल्यां जावन तुमी झगडशात जाल्यार आमी पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट दिता. कितले तेंपान झगडलो आमकां गोत्तू ना. पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट दिता म्हणल्यार ती आमच्या पात्राबा लागीं धांवन आयली. आमचो पात्रा म्हळ्यार कितें जाता गे, तो 8 वरां घेता फादर, 8 वरां घेताना बोव घालून दिता, 12 वरां म्हणचो झगडटा फादर, कालें करचें म्हूण गोत्तू ना. पात्रा म्हणा लागलो म्हजे कडेन बरें एक वोको आसा बाय, दिता हांव, फाल्यां जावन तो बोब घालिना म्हळें तूं. इल्लो घालतालो मागीर क्रमेण रावतालो म्हणा. आनी ह्या वेळार तो गेलो खंय भितर वचून 1 लिटर बाटली आगमेंतान आयलो खंय. आगमेंता बारीक गरजेचें म्हळ्यार आमकां. आनी तो म्हणा लागलो खंय बाय कितलो वरां येता, 8 वरां. तुका कशें कळटा, गेट ओडटाना कळटा, ताका तेल घालो ना फादर, कर्र म्हणटा ती. हा ताणें ते कर्र म्हणटा तुवें आगमेंत तुज्या तोंडांत बरी जाय. ताणें कितली बोब घाल्यार 1 तेंबो आगमेंत भायर येवन वचो, 1 तेंबो आगमेंत भितर वचोन वचो. त्या दळा ताणें निच्च्या म्हणसर तुज्या तोंडांत आसा जाय. आनी ही म्हणा लागली उडी फादर, जाता घालें, बरें मेडिसीन हें, बरें पावरफूल मेडिसीन तुका दिलां, जायत फादर. 8 वरां कर्र म्हणटाना कत्रिना म्हणा लागलो खंय तो. देवा ही पात्राबान सांगलें सगळें घालून कळ्ळें व्हरलें तोंडान भरलें आनी बोर कितें करलें तो ते वो कत्रिना म्हणटाना हिका उडी मारता. हिणें 11 दिसांनी बोब घाल्ली, त्या देखून सगळें चड जालें. हिचो पाय धरणी बोड येता पडटा पाय दूख सुरू जालो खंय. आनी वगेत रावली खंय. कत्रीन खंय गेलें काय पूण पळयता हें रावलां वीरराणी चन्नम्मा बरी. हां कितें मागीर पळयता इल्लें वयर पळयता हेणें पुरो सुजूल्लें दिसता. अय्यो देवा कत्रिना तुजो दान दूख गी बाये. हप्पा म्हाका कळीत येता तें म्हळ्यार सीद भितर वचून न्हिदलो खंय. न्हिदिल्ले उपरांत पात्रापान म्हळें आगमेंत गिळी येत. हिणें गिळ्ळें, दान साबा लागली, घेता तुका पूद. आतां तो न्हिदला, हिणें घालें सिकोनचें जालें. आनी दुसरे दीस सेम दुसरे पात्र म्हणून खेदळ तो ती गेटीचे कर्र म्हणून आपले खेदळ तुवें बी. दुसरे दीस वो ओटल्या जोडान बरी खत्री ना म्हणटाना हिणें आगमेंत तोंडान घालें. आज ताका कळ्ळें काल दान दूख आसलो, तूं दान दूख आसा दिसता म्हण लागीं येवन पळयता आज फुगला हांव दोनी सायडीर. अयो दान दूख गुण जावं ना गे बाय. ओ ना म्हणा लागलो, गेलो न्हिदलो. फाल्यां हांव वेग्गी येता, तुका धाकटेर लागीं आपण व्हरता. आज पयशे पुराय सोराक घाले, फाल्यां हांव सोरो पिवोसो ना म्हणा लागलो गे. तिसऱ्या दिसा 8 वरां येता आसतना तित्त गेटीचो शब्द आनी पात्राबान सांगल्या बरें हिणें आगमेंत तोंडान घालून इतलें सुदला हेणें न्हडें. आनी लागीं येवन पळय लागलो खंय म्हणा लागलो खत्रिना आज 300 रुपया अण्ण आयला, तुका धाकटेरा लागीं आपण व्हरता म्हण दन व्हरता गे डेंटिस्टा लागीं व्हरोंक. जालें ताचे उपरांत तांगे झगडे नात. ही काणून धांवली गे बाटली. फादर तुमी दिल्लें मेडिसीन बरें वर्क जालें फादर, आतां आमगे झगडे नात. म्हजो घोव सोरो पिवोवचें रावेला, इल्लो कांय पियेल्यार कांय गालाटो ना. पाद्रा म्हणा लागलो खंय बरें आसलें गे मेडिसीन, भारी बरें आसलें फादर. आनी हे बाटली दिवंक गी नाका फादर, नाका पुरो जालें फादर. सोसून व्हर जाय मोगाच्यान. आनी सगळ्याक आमचे कडेन वखद आसा सोसून व्हरता आसतना. लास्ट रिंग शेअरिंग SHARING
आमी कितें आज पयशे शेअर करचे, भांगार शेअर करचे, आमचे ते उठळ शेअर करची, ते न्ही. बगना उलया बरें उलया. त्या देखून आमी म्हणटा आमचे जॉब बरें आसल्यार हे हार्ट बरें आसल्यार आमचें काजरी जिवन बरें आसता काय. जॉब म्हणटात ताका. म्हळ्यार उलोवचें बरें उलय जाय, नितळ निर्मळ उलय जाय, मोवाळ्यान उलय जाय, ताळ्यान उलय जाय. आनी त्या वेळार शेअरिंग करता आसतना आमचें जिवन बरें जाता. देवान आमकां लागीं हाडलां. तुमच्या लग्नाची वितांत भरपूर संतोष मेळच्याक भरोसो दवरा. खंयचेय भरोसो दवरली कार्यां आमी होगडोन घेवनात, निर्पळ जावनात, सुरक्षीत तरान अपुरबाय तरान बळवंत कुटुंबांच्याक आमचें लग्न जिवीत सुफळ जावच्याक देवा लागीं मागया. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी मागिल्ले देव नामणान बसवणी ताणें आमकां दिल्या. एका काळजाची एका मनाची जावन आमची प्रार्थना देवा मुखार आमी दवरुया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी, याजक धर्मिकांनी बऱ्या बावार्थी जिणेन जिजूक साक्ष जावं, तांचे परजेक मेल फंक्त जावं तुज्या सक्तेन बरमून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बाळूक जिजूच्या पांयां तळी आयिल्ल्या सहभक्तिकांची मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जिजून दाखयल्ल्या वाटेन सोमकूंक कुमो कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयिल्ल्या पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचे देणे फावो कर. जिणेन सदां तुजे कुशेक कल्तीमान घालूंक शिकय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनाक आदार दिवच्या सहदानीक, सेवा भेटोवच्या धर्मिकाक आनी स्वयंसेवकांक तुजे दाराळ बेसाव दिवन तांचे जिवीत सोबय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रयोजक जाल्ल्यांक, जेवण तयार करूंक वावुरलेल्यांक, सुदर्शितल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. प्रत्येक तरान बाळक जेची वर्ती आशिर्वादान ताचे नेणटेपण आनी ताचे विधेयपण आमच्या कुटुंबांनी आमी जियोंक, लग्नाची वितांत त्याच अपुरबायेच्या सक्तेंत आमची कुटुंबां पवित्र जावच्याक, काळजा मना एक जावच्याक, मात्र न्ही एकूड आनी एकत्म आमकां करच्याक सोमी आमच्या सांगता सदांच आसूं दी. आमच्या आवडत्या कश्टांनी, समस्यांनी, वळवळ्यांनी, पिडेंत तो भागीदार जावं दी. खरो संतोष बगूंक आमचो बरवसो सदांच वाडशें करून दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या, स्वीकार कर म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या. खंय खातीर म्हजो आवाज भेटोवन दिता, सर्वस्व म्हजें तुका मोगाळ समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वाट तुका भेटोवच्यो. घे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वाट तुका अर्पुच्यो. सगळी म्हजी देणी तुवें दिलें देणी, गुन्या वायना संगी भेटय आमी पणी. काकू
दया लाभ तुझी कृपा हे बाप चुकानी को उंडो आणि वाण तुका भेटो जो हे बाप आम चुकानी को उंडो आणि वाण तुका अर्पून जो म्हाका स्वपून दिता तुझ्या हातां सोम्या स्वीकार कर तू म्हाका मोगाळ म्हज्या दर्या एक प्रेम म्हजो आवाज भेटोवन दिता सर्वोस म्हजे तुका मोगाळ समर्पिता म्हज्या मोगे छंबा बेणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदा देवा बापा मानता तसलें जामणो मागात तुमच्या तुमचे बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्यानी आपल्या प्रसिद्धीच्या रवा सर्वेस्वर मानून घेव जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें उदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती तेणी दाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमचे काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्वर आणि ससनाच्या देवा सरकाळी आणि सत्य आमी तुका देन वासूंक फावो ओ कायदो निती सोणी आमच्या फायद्या सो आयच्या दिसा तुवें जेजूरी तुज्या चोडवांचें वर्तें योजन उक्तें गेलें आनी त्या सगळ्या परसाचो उजवाड आमकां दाखयलो आनी जिविताच्या वाटेन आमकां चलयलें त्या सोंतोच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदाळबाळ निरंतर गायता तुझे मुखार पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 हो सर्गी तुका जय हो सर्गी तुका जय हो सर्गी तुका जय बापा खरंच तू पवित्र हितून सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्रांतल्यान दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सकुशान कश्ट मरण सत्संग वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परिचय जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणें ही तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात
ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सशणी करचे रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Babat tersegut pergetuya Sumya Jesu ami hobuno kata Ani he ka sintle priyeta Title pautintu vaibhavan Yesu Ami tujhe maran pargata बापा जे क्षमण असणी पुन्हा जोनपण समी भक्तीपण उगडास करता आणि वच्ची वितसून आणि सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊ आणि तुझी सेवा करू आमकां फावो केले देखून आमी तुका देन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सतला आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तारलेली तुझे पवित्र सभेस उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पप्पा सेबा पीटर पोलमच्या गोडी बापांनी सगळे येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणा सोबर वसुदुरू मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी. तांकां तुजे इस्तगतींत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो करी. आम्हा समेस्त तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरिये देवाच्या मायेर संगती तिचो पती भाग्यवान जोसे भाग्यवान धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांठोवती तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां वो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सत्पदवेदार बापा सर्वांदान आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. समियान बोवा बरपायचे प्रार्थना सिगेला करा संतोषान एकवटान शियोंक ते आमकां लागती जाता ते प्रार्थना भक्तीन सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या सर्ग जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यां पडोवन दिवं नाका कोण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस परस सर्व वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमच्या सोडून दर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशानत रयतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटे आनी सर आगातांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या वावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशीपण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतानी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. क्षमेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सोवे आसो. मोग आसन एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. पळय मगे छपा भयणीनो पळय आमचो सोमी जेजू सदांच बरोवशान आमकां जियोंक आदार दिवचो. लग्नाची वितांत खरो संतोष उपसायलेलो आनी त्या सक्रामेंताद्वारे कृपेन आमकां भरलेलो. हाचे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या कसवेंतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. मगळ भावभयणीनो आतां क्रिस्त प्रसाद म्हणजे जेजूचे मास उंडे रुपी सेवसो वेळ भोव पवित्र संस्कार आमी आतां सेवंक वेता. भक्तीन सेवसो ह्या पुणधडार पवित्र कुमगार फकत जिबेर मात्र आमी सेवसो.
दिवून श्रीनी नंदन करता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांनी म्हूण मागता म्हाकाच तुका दिवून तुजे दयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांनी म्हूण मागता म्हाकाच तुका दिवून तुजे दयेक जाता काना तुझ्या पोस्ता पूर्वे जरला बैता सुकून गेल्या शेळ्या गोपान पाटी घेता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांनी म्हूण मागता म्हाकाच तुका दिवून तुजी दयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांनी म्हूण मागता म्हाकाच तुका दिवून तुजे दयेक जाता सोम्या म्हाका शिकर जावच्या तुजे परी सर्वां समोर करच्या हांवें संवसारारी स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांनी म्हूण मागता म्हाकाच तुका दिवून तुजे दयेक जाता प्रार्थया प्रितेवान बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमे मडचे म्हण तुवें येवशिल्लें हा तुझ्या मगाच्या येवजणे बसत तीन वर्ष यज्ञ संभ्रमून जेच्या नांवान आटपलेले तुजे चडवण सगळ्या मनशा पावय म्हण आमी मागता जेचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियो आमकां पावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वदान उत्सरून सर्गा तुका सश्नांव वाकाणू आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थिता आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन बुझ्या मगळ भाव भयणीनो पयल्यान पयलें तुमकां समेस्तांक ह्या पुणताळाक मोगाचो स्वागत मागता नव्यानाच्या 7व्या दिसा ह्या पुणताळाक येवन सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आनी नव्यानाच्या मुखांतर समयाची भरपूर बेसांवां जोडून घेवंक हर प्रयत्न करतले तुमकां समेस्तांक शाबासकी पडयता अभिनंदन म्हणटा आनी तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता माध्यम मुखांतरी निरंतर नव्यान करता त्या सर भक्तिकांकी आमी अभिनंदन पडयता आनी मोगाचो स्वागती तुमकां मागता बाळक जेजू तुमकां हर एकल्यांकी बेसांवांनी बरोवन दी आनी तुमी उबारलीं ते संवां मानून घेवन दी आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा 7 दीस सुखान आसतना नव्यानाक आयलेलीं आसा जाल्यार हात वयर घाला पळया 7 दीस कितले जाण आयल्यात व्हेरी गूड
सकना आयल्यान अभिनंदन तुमकां. तुमी मागलेलें खंडीत तुमकां हो जाता. आनी 3 दीस उरल्यात. आनी आयच्या दिसा आराधन करून मिसेच्या बलिदानान आमच्या खातीर मागून बरोवशाची एकामेकांतय बरोवसो लग्न जिवीत असो संतोष मेळ्ळ्या विशीं बोवा पुरबाय असो अर्थबरीत शर्मावन दिवन कुटुंबा जिवितांत काजर रिजोड्या असो म्हत्व भोव प्रमुख ह्या दिशेन काजर रिजोड्या पसोत कुटुंबा जिविता पसोत बोवा पुरबाय असो संदेश दिवन आम्हा समेस्तां खातीर मागलेले मनादी बाप रिचर्स क्वॉर्टर्स कापुजीन पदऱ्याप म्हजो इश्ट उडपी तावन मस्त वर्सां आमी सांगाता आसल्या आतां सांगाता आसां रेतेर दिता सांगाता आसता खेळटा आनी बिजयता पदऱ्या भांगासर आयल्यात. तुमकां समेस्तांच्या तर्फेन तांचो कळसांतून उपकार भोवता. देवाचे भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. ताळी पेटून तांकां अभिनंदन पाठवया. तशेंच बोवा पुरबायचें गायन केलां बोवा मॅक्सी. मस्त वर्सांतून आमी सांगाता आसां आनी संदर्भार उरतो सांगात वर्सभर मॅक्सी हांगा ती पाक्षिकरे दिवन आसलो. तुजो कळसांतून उपकार भोवता. तुका देव बरें कर म्हणटा. संवसारभर सगळे आमची देवस्तुती अलंकारांत मात्रणी मस्त वर्सांतावन कोरोनाच्या पयलेंतावनी दिवेवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल सगळ्या लोकांक प्रसार करते आसा. आनी अलंकारांत ह्या बाळो जेजूच्या पुंतळाची भक्ती कहकारी निरंतर प्रसार करते आसात. मनेस्त विनोद फर्नांडीस अनुपम फर्नांडीस तुमकां काळजांत हांव देव बरें कर म्हणटा. हांव अभिनंदन पडयता. आमची अलंकारची कोयराची ग्रुपां सांगते मस्त उर्बेस्त आसात. तुमकां अभिनंदन देव बरें करूं. आयची सगळी देवस्तुती मांडून हाडलेली आसा. मंत्री माई वाड्याकरांनी जेवणाकी वर्ते मापाची कुमो केल्ली आसा. गुरकारण वाड्याकरांचो मनपूर्वक तुमचो सर्वांचो मनपूर्वक उपकार भोवता. सुमेची भरपूर बेसांवां तुमचेर मागता. मोगाच्या बाबणीनो फाल्यांचो नोवेनाचो कितलो दीस 8वो दीस. आनी फाल्यांच्या दिसा संदेशे बरी आसा. बरवशाचें जिवीत सर्व पिडांक वखद. बरवशाचें जिवीत सर्व पिडांक वखद म्हणल्या विशीं बोवा पुरबायचो फाल्यां नियाळ आसा आनी संदेश आटापता. आनी फाल्यांची सगळी देवस्तुती चलोवन व्हरतात. मानादी बाप श्रील्लो भाव उडपी देसी याजक श्रील्लो भाव वळखतात तुमी. बरे संगीतकार अपुरबायची शिकवण दिवचे पदऱ्याक फाल्यां येतात. आनी फाल्यां शुक्रार असो दीस व्हड संख्यान येवन ह्या कृपेवंत संभ्रमान वांटेली सांवकुलो दिता. आनी सरपिडेस्तां खातीर फाल्यां मागता. सरपिडेस्तांक मतीची कुडीची आनी विविध रितीची पिडा सोसून आसलेल्या भोगून आसलेल्या सर्व भक्तिकां खातीर मागता आसतना तुमी पुंतळे येवचें. पवित्रलाच्या मागणे वेळार तो स्पर्श घेवचो. भलायकी जोडोवंक आनी मुखांत्र सोमेची अजपां तुमचे थंय जारी जावंक तुमी वर्तमापान सहकार दिसय. हांगासर येसय. सोमी बाळो जेजू तुमकां हर एकल्या की भलायकेचे आशिर्वाद फाल्यां दितलो. एक व्हडा संख्यान ह्या पुंतळाक तुमी येया. तशेंच शनिवारा दिसा 11 तारीख नोवेनाचो 9वो दीस. त्या दिसा सांजेर 4 वरार ओजां पुरसांव आसा. ओजां पुरसांव येदोळस तुमकां कळयलां. मंडवळ येदोळस जाल्या वाड्यावार. पूण भक्तेका लागीं विनंती आसा तुमी ह्या पुंतळाचे वांटेली तुमी ह्या पुंतळाचे भक्तेक देखून ओजां पुरसांवाक तुमी सांगात दिसय. आनी तुमी पांटी दिसय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. चडावत तुमी कोजो तांदूळ रेगो मिल्ल बेळवाई तेंतावन कोजो तांदूळ दिल्यार बरो. आनी नारळ हाडल्यार बरें. देखून नारळ सगळीं न्ही सोल्लेले नारळ हाडल्यार भोव बरें. हें मतीन दवरचें. आनी ह्या ओजा पुरसांवाक तुमी सांगात दिवचो. अलंकार पेंटेंतावन ओजा पुरसांव 4 वरांक आरंभ जाता. उपरांत इगर्जेक येता. इगर्जेंत आयल्या उपरांत मिसाचें बलिदान. मिसाच्या बलिदाना उपरांत हांगासर नोवेन आसा. नोवेना उपरांत बाळो जेजूच्या इमाजीचो जैत पुरसांव वाती घेवन अलंकार पेंटे पर्यंत आसतलो. थंयसर कन्नडांत थंयसर बाळो जेजूचो संदेश आसतलो. उपरांत फाटीं येवन
रेलिकेचो आशिर्वाद घेवन कांय कापी फळार सेवन आमी पाठीवेचे देखून ह्या संभ्रमाक सनवाराच्या तुमकां मोगाचें वत्तायाचें आपोवणें दिता हांगासर मुखार तुमी मार्गातावन हायवेतावन भितर घुंवत आसतना थंयसर एक ग्रोट्टो जाता बाळू जेजूच्या मनाक एक थंयसर एक ग्रोट्टो पूण तो हांगासर आसा पूण थंयसर लोकांक आकर्शीत करच्याक आनी वाटेन येतल्या मार्गान पासार जातल्या लोकांक आशिर्वाद दिवच्याक बाळू जेजू आयतो जाते आसा आपलो उबारलो हात घेवन बाळू जेजू हर एका मनशांक जात कात भेद मत नासतना वेतल्या हर एकल्यांकी आशिर्वाद दिवच्या खातीर बाळूक जेजू आयत्यो जाते आसा येदोळसो बाळूक जेजू येवन पावला म्हज्या ऑफिसांत आसा म्हज्या ऑफिसांत आसा ताची तुमी भेट करियेत परवां त्याच बाळूक जेजूक आमी उक्त पुरसांव करतले हांव आनी उपरांत आमी थंयसर आमी दवरतले हांव आनी आयिल्ल्या गेल्ल्या हर एकल्यांकी तो एक आशिर्वाद जातलो आशिर्वाद भलायकेचो आशिर्वाद संतोशाचो आशिर्वाद समाधानाचो आशिर्वाद आनी जैताचो आशिर्वाद तो जातलो देखून तुमी ह्या संभ्रमान वांटेली जावंक उलो दिता बाळू जेजूचो ग्रोट्टो जाते आसा ताच्या फाटल्यान इल्लो कर्स आसा कोणाकी मन आसा तुमकां स्वागत आसा पुल्ली फुलाची पाकडी दिवन ह्या ग्रोट्ट्याक आदार दिवच्याक आनी बाळू जेजू निरंतर तुमकां बेसांवांनी भरतलो ही आमचें मागणें आसा आयतारा दिसा हांगासर संभ्रमीक मिसाचें बलिदानां आसात 10 वरार सकाळीं इंग्लीश भाशेन मीस आसा सर्व कोंकणी भास येनातल्या भाव भयणी खातीर भक्तिकां खातीर येदोळसो आळवास्तावन आमकां लगभग 300 भुरग्यांनी येता म्हूण खबर कळयल्या अशें आसतना तांचे खातीर मिसाचें बलिदान तशेंच सर्व जाती खातीरच्या कोंकणी भास समजनातल्या लोकां खातीर हांगासर मिसाचें बलिदान आसतलें इंग्लीश भाशेन ह्या मिसाकी तुमकां स्वागत म्हणटा आसतना सांजेर 5 वरार हांगासर संभ्रम मिसाचें बलिदान आसतलें आमी मानाच्यो वाती म्हणजे मुर्दमाच्यो वाती 5 वरां वांटून सुरू करतले हांव उपरांत तें जाल्लेंच मिसाचें बलिदान आमी सुरू करता हांव आनी तो व्हड तुमी सर्वांनी व्हड संख्यान उक्त्या मैदानार जावच्या ह्या संभ्रमी मिसाच्या बलिदानाक वांटेली जावंक उलो दिता बळ्ळारी दिसीचे गोळी बाप अदीक मनाती दोतोर एंड्री सोज हे मिसाचें बलिदान भेटयतले वारड्याचे वारडे बैले सैरे याज हांगासर आसतले तुमी सर्वांनी येवन ह्या संभ्रमान वांटेली जायजय बाळू जेजूची बेसांव आजोडी जाय म्हण तुमचे लागीं विनंती करता मिसा उपरांत आयलेल्या सर भक्तिकांक हांगासर रुचीक जेवणाची मांडावळ आसा देखून ह्या संभ्रमान तुमी वांटेली जावचें तुमी येया हेरांक आपूण हाडा ही खबर हेरांक देडशे जाता तितल्या संख्यान येवन ह्या बाळू जेजूच्या पुंतळार बाळू जेजूचो आशिर्वाद जुळोवंक जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता मुखाच्या भाव भयणीनो आलंगारचें पुंतळ बाळू जेजूचें तें ल्हान आसलें व्हड जातें आसा आनकी जैत व्हड जावन अजापाचें थळ जावंक तुमी पाठिंबो दी जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता हांवें हे एकल्यान हर प्रयत्न करियेत पूण तुमचो सांगात ना जाल्यार म्हाका तें कश्टांचें देखून तुमी सर्वांनी बाळू जेजूक आतां हात दी जाय आनी बाळू जेजूक वयर उबारी जाय म्हूण तुमचे लागीं ह्या मुखांत विनंती करता फेस्ता बाबतीं फेस्ता दिसा फेस्त मीस दिवंक आसा जाल्यार आनी उरल्या दिसांनी नोवेनाची मिसां दिवंक आसा जाल्यार गळाई करिनासतना वेळार तुमी दिवची तशेंच फेस्ता बाबतीं मुर्दोम तुमी दिवंक आसा जाल्यार गळाई करिनासतना वेळार तुमी दिया तशेंच फेस्ता बाबतीं तुमी फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन सहकार दिया उक्त्या मैदानार फेस्त म्हणटा आसतना जायतो खर्च आसा आनी लोकांक जेवण आसा तरकारेचें मात्रणी मासाचें जेवणी आसा तशें म्हणटाना आनी सेट खर्च आसा देखून उदार मावना तुमी कुमो करची लायटिंग्स सावंड बँड तशेंच फुलां स्टेज चेरां डेकोरेशन्स इत्यादी जायतो खर्च आसा पुरसांवाची वाट पुरसांवाचें वाहन इत्यादी शंगरवंग आसा पेंटेंत थंय स्टेज हांगासर आनी ह्या सकांक तशेंच गोडी बापांक सगळें सुदारसूंक आसा हाच्या फाटल्यान जायतो खर्च आसा तें तुमी मतीन घेवचें आनी उत्तम मोपान फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन सहकार दिवचो पिर्जेन तुमी दिवेत सादी पिर्जेन रुपये 5,000 फेस्त पिर्जेन रुपये 10,000 प्रधान पिर्जेन रुपये 25,000 दिवन सहकार दिवंक ह्या मुखांतर तुमकां उलो दिता परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करून म्हणटा आसतना स्टॉलाक भेट दिया थंयसर
वेंजर केल्ल्यो वस्तू आसात त्यो तुमच्या दिसपट्ट्या जिविता उपकारतात. तशेंच थंयसर दैवी वखदां आसात गांठी दुखी गॅस्ट्रीक पिडे भुरग्यां पिडे संबंदी लिव्हराची लंग्साच्या पिडेक संबंदी आयुर्वेदीक आशिर्वादीक केल्लीं वखदां आसात ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो. तशेंच हर एक दीस हांगासर कुमसारां आसात सकाळीं 9:30 तो 11 वरां पर्यंत. ती कुमसारां तुमी सुटावी कुमसार जावन आत्मीक बरेपण जोडूंक समेची बेसांव जोडूंक ही उलो दिता. आत्मीक समालोचन कावन्सिलींग तशेंच वांजेल रजार इत्यादी आसा तर तुमी म्हाका दफ्तरांत मेळचें. परत तुमकां समेस्तांव बरें करूं म्हणटा आसतना आयचे दिसा आमकां जेवणाक कुमक केल्लीं आसात. दयकंतांनी मुखार येवचें. मानाची वात प्रधान याजकांत स्विकार करची. पुष्पा मास्करेनस मुलुंड मुंबय. मारिया रॉड्रिगेस हिच्या उगडासाक एंजेलिन डिसोजा आनी दिवचे वेलांकनी वडो तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. समेची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. आयचे दिसा हे सगळें लायव्ह स्पॉन्सर लायव्ह स्ट्रीम करूंक आमकां स्पॉन्सर रावल्यांत वीत विलियम नरोन आनी कुटुंब वेलांकनी वडो तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. समेची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना नवेनाक आयटी जावया. नवेनाचें गीत गावया. लना भुरग्या सांगात रावसो म्हजो संतोश म्हणटा समी. तो मनशां सुइश्ट जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी मनशां पावलो. पिडाक गूण करून दैवी वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेडारान शिकयलेलो जेजो मेस्ने म्हण वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळग म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. एकडी बरोबर श्याम थोडी ते सवांग सर आसात जायतीं ते सवां तुमी निरंतर घालून आसात. हे संदर्भार आज इथे संवासताना जर तुमची ते सांव आसा जाल्यार तुमी सोम्य मुखार उबारा आनी तुमकां ही बेसांवां लाभतलीं. 30 जाणां बरी भलायकी मेळोवंक 15 जाणां BP शुगर नॉर्मल जावंक 12 जाणां ताप तशेंच शेळ गूण जावंक 13 जाणां परीक्षा बरी करून बरोवंक कृपा मेळोवंक 10 जाणां बरें काम फावो जावंक 15 जाणांची इंटरव्यू पास जावंक 20 जाणांक स्किन एलर्जी ती गूण जावंक 10 जाणां काजराक कसली अस्कळ नासतना ती काजराची कारी जावंक 15 जाणां मादक द्रव्यां सुटका मेळोवंक 10 जाणांक गल्लें बिझनेस सफळ जावंक 6 जाणां जागो बऱ्या मोला विकून वचोवंक 2 जाणांनी किडनी आनी मुता संबंधी समस्या निवरंक 17 जाणांक कुटुंबां शांती समाधान लाभोवंक एकल्यान दिले रीण फाटी मेळोवंक 10 जाणांचे सायनस गांठी दूख ती गूण जावंक 2 जाणांक थायरॉयड गूण जावंक एकल्याचे स्ट्रेस उणें जावंक जिवितांत पॉझिटिव्हिटी ती रुता करूंक जिवीत बऱ्यान बांदून हाडूंक कृपा मेळोवंक MBBS परीक्षा बरोवंक तयार करच्या एका तरणाट्या शिकूंक जाणवाय गिन्यान फावो जावंक 2 जाणांक एकामेका समजोणी एकामेका मोग सदांच रुता करूंक 14 जाणांक परगांवाक विजा फावो जावंक एकल्या कृषीचेर बेड्याचेर भरपूर आशिर्वाद लागूंक लागलेली कीड सगळी ती नपेस जावंक एकल्याच्या बरवेलान बरें उदक फावो जावंक एका उदरपुराच्या आवयक बरी भलायकी फावो जावंक एका कुटुंबां शांती समृद्धी रास जावंक परगांवांत आसलेल्या कुटुंबाच्या सद्यांक बरी कामां भद्रती आनी समाधान फावो जावंक 21 जाणांक बरी सैरीक फावो जावंक 10 जाणां काजेरी जोड्या भुरग्याचे निर्णय फावो जावंक तशेंच 26 जाणांक तरातरांच्या गरजां खातीर मागो विनंती केल्ली आसा. तांचे खातीर आमचे खातीर जे कोणा मागतान बसयलां तांचे खातीर आमी मागया दिमे गेलया. ही सगळी मागणी सोम्या मुखार आमी दवरया. आमचे हात उबारया हात अशें उशेन धरया सोमे लागीं मागया. मोगळा जेजू
मोगळा जेजू मोगळा जेजू मोगळा जेजू आमच्या इष्टा आमच्या इष्टा आमच्या वैजा आमच्या वैजा आमच्या बरोशा आमच्या बरोबर आम्ही तुझे मुखार आसाव आम्ही तुझे मुखार आम्ही दिंबेर आसाव आम्ही दिंबेर आमचे विनवणी घेऊन आयल्या आमच्या विनवणी की घेऊन आमची मागणी तुका भेटयताव आमची मागणी तुका सोम्या जेजू सोम्या जेजू तू सर्व जाणार तू सर जाणार आमची सगळी गरज तू जाणाय आमचे सगळे गरज तू आमची जाणार. पिडा तू जाणाय आमचे पीडा तू आमचे जाणार. कष्ट तू जाणाय आमचे कष्ट तू आमचे जाणार. नासमाधान तू जाणाय आमचे नासमाधान आमचे तू अस्कत जाणार. काय तू जाणाय आमचे अस्कत काय तू सोम्या जाणार. जेजू सोम्या जेजू. आमकां कितें जाय आमकां कितें जाय. तें तू बरें जाणाय तें तू बरें जाणार. तरी आमी मागताव सोम्या तरी आम्ही मागताव बाबातान मागताव बाबातान मागताव. बुरवशान मागताव बुरवशान मागताव. आमची मागणी मानून घे आमची मागणी मानून आमी घे. त्या सवा तुका उबारताव आमचे ते सभा तुका ती तू उबारताव. स्वीकार करे ती तू स्वीकार कर. तुझ्या उदंड दयेन तुझे उदंड दये. तुझ्या बोव ओढ कोळतीने तुझे बोवड काकोळी. आमची मागणी ऐकून घे आमची मागणी ऐकून आमकां घे. तुझ्या बेसवानी बर आमकां तुझ्या बेसावानी. तुका जावं महिमा तुका जावं तुका जावं वरदान तुका जावं वरदान. तुका जावं मान तुका जावं मान. होगळीक होगळीक. ससनाच्या ससनाक ससनाच्या हात बारया हालेलुया 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 उला मारा हालेलुया 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 उला मारा पवत्न उला मारा तुमची तेसावा उबारा तुमचे कष्ट उबारा तुमचे कंत उबारा तुमचे बेसारे उबारा सगळे कुटुंबाची वेत काजरी जोडे सुख दुःख मोग सगळे सोम्या मुखार समर्पिया सुखान दुखान पिडेन बलायकेन सगळे तुमचे जिवितान तुम्ही एकामेक सुमोग करूंक एकामेक मनान लेखूंक एकामेक विश्वासी रावंक कृपन बरोंक आशीर्वाद मागा हालेलुया 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 जेजो 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 सोम्या ही सगळी मागणी तुका भेटून दिता ही सर्व भक्ती का मध्यम मुखांतरांगास नवीन करता ती भक्ती का ही गरजेत आसा ती भक्ती का ही सगळी ते सवा तुका समर्पित तुझे ओळखा कुळदीन आमच्या आशीर्वाद घाल मागलेले सगळे फबो कर बेसवानी वर सोम्या हालेलुया 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 सगळी संगता हे भगवान जेजू बाळका तुझी सर्व पदवी याच्या पितरांकडे पिकेल्ली असता आणि तुझो हात बेसाव देव उकललो असता तुका पत्नी उलो मारतल्या सकणा दे नायक तुझे बेसवानी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो पडतो ग्रास आमकांले आनी आमी आमचे सोल्या मुक्षिता तशें आमचे पदकां मुगोस आनी आमकां जाळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आनी देवा सपूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवा सपूत मनीस जालो आनी आमचे मदें आनी जियेलो देवा सपूत मनीस जालो आमचे मदें जियेलो नमान मरिय कृपेन बरयले इसम तुझे संगत आस्त्रे आमी तातूं सदैव सदैवी पावल जुगस चेंजेस मगे मरिये देवाचे मये मोप्या खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडया नमान मरिय कृपेन बरयले इसम तुझे संगत आस्त्रे आमी तातूं सदैव सदैवी पावल जुगस चेंजेस मगे मरिये देवाचे मये मोप्या खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडया नमान मरिय कृपेन बरयले इसम तुझे संगत आस्त्रे आमी तातूं सदैव सदैवी पावल जुगस चेंजेस मगे मरिये देवाचे मये मोप्या खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या आनी देवा सपूत मनीस जालो आमचे मदें आनी देवा सपूत मनीस जालो आनी देवा सपूत मनीस जालो आमचे मदें महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या तशादी तशाता आनी सदा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या तशादी तशाता आनी सदा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या तशादी तशाता आनी जेजू बळकाम चेर बेसावंक घाल जेजू बळकाम चेर बेसावंक घाल जेजू बळकाम चेर बेसावंक घाल सगळी संगत मागया हे जेजू आनी तुमी घेतल्या सुदांनी तुमकां मेळटले बडे आनी तुमकां उक्तें जातलें तुजे भोव भगिवंती माये मरयेच्या मजतीचेर पातयेन हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळाशें एकडी बर तुज्या सगळ्या खातीर माग तुजी कूड आनी आत्मा तुजें घराणें कुटुंबाची संदे भुरगीं बाळां तुजी पिडा शिडा कंत बेजाराय दूख सगळें सोमे मुखार समर्पी आशिर्वाद दिवं सोमी आमचे मदें आसा आमकां बेसांवांनी भरता तो तुकाय बेसांवांनी भरता देखून तुजे सगळीं कश्ट कंत बेजाराय सगळीं सोमी मुखार समर्पिया जिरे बसोत फाटल्या 8 दिसांत निरंतर मागोवन आसात 7 दिसांत ते उबारा सांगता मागया ए जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो तुज्या भोव भाग्यवंती माये मरयेच्या मजतीन हांव गलतेपणी आनी अती गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजें नांव मागतां आनी तें म्हाका फोव कर इकडी बर मागया आज विशेष करून काजारी जोड्या बसोत मागता सर्व काजारी जोड्यां खातीर मागया कुटुंबां ना समाधान भोगतल्या सर्व जोड्यां खातीर मागया मागण्याची गरज कोणाक आसा
ते जोड्या खातीर मागया. संगता मागे ए जेजू तुवें सांगलाय सर्गांनी संवसार आसरात पूण म्हजे उतरां सरशिनान तुजे भोव भाग्यवंती माये मरयेच्या मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवसो आसा. एक घडी भर मागे आमी आपूण तळाक येवचे हर एक भक्तिकां खातीर हांगासर जायतीं भक्तिकां बरवसो दवरून बाळू जेजू लागीं येतात आनी तांचो बरवसो बाळू जेजू खंडीत निराशी करिना. बरवशान आयिल्ल्या सगळ्या यात्रिकांक स्वामी जेजू क्रिस्त आशिर्वाद दिता. तर हांगासर आयिल्ल्या हर एका भक्तिकां स्वामीचें बेसांव फावो जावं दीत. भलायकेचें बेसांव, संतोशाचें बेसांव, समाधानाचें बेसांव, जैताचें बेसांव, तृप्तेचें, सवस्तकायेचें बेसांव फावो जावं दी म्हूण मागया. हे पुंतळा दांदूंच्या सरदानीचे बाळू जेजूचे बेसांव मागया. परते मोपान सेवा दितात त्या सर्व भक्तिकांचेरी भरपूर आशिर्वादां, फिरगजकारांचेरी भरपूर आशिर्वादां फावो जायशें मागया. सगळी मागणी संगत गुंतून बळका जेजू समर्पण दिव्या. हे अजबांच्या जेजू बळका खंतीनांनी बेसार आयन भरुल्या आमच्या काळजांचेर एक अकोची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपुडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोदें भरुलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसून दी. इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. हाड आमचे वयले कश्ट निरासपण तुजे कुमोकांनी पुजवण आमकां धाड. बाबा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमेन. एकडी बर दोळे धांपया. बाळू जेजून आमच्या जिवितान केल्या सर बरेपणाचो उपकार बावडया. मेटामेटांनी राखून सांबाळला, बरी भलायकी दिल्या, संतोष दिला, समाधान दिला, तृप्ती दिला, सर्व आशिर्वाद दिला. हे आमच्या सुमयाक आमी अर्गां दिवया. बळका जेजून केल्या सर बरेपणाक अर्गां जावन सांगाता अर्गां मागणे म्हणया. हे भोव उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सडपडता. तुवें आमकां दया केल्या त्या उपकारां खातीर आमचे अर्गां मेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळते आमी वर्णीत येयल्या. तुजो नसेम सो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातीनी आमी तुजे दवरता. तुजे भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुजी कडनातले देवीक मजो जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन. हांगासर तोडी प्रत्येक त्या समासात हांगासर लिली फ्रँक तिचो दावो दोळो कठीण दूख आसा. सुमार एका वर्सांतून वखदां ती आसा. पांयांच्यो गांठी सुजल्यात सो कश्ट जाता. बाळका लागीं मागोवंक विशेश करून विनंती केल्ली आसा. जॉयलीन मास्करेनस ताका दुसऱ्या भुरग्याचें देणें फावो जावच्या पासून मागोवंक विनंती केल्ली आसा. श्रुती म्हणल्यार एका चलयेक MD करच्याक महाराष्ट्रांत सीट मेळच्या पासून विशेष करून मागोवंक विनंती केल्ली आसा. शिल्पा एका ब्रेन इंजुरी जाल्या. ती आतां ICUंत आसा, सिरियस आसा. तिच्या बेगीनच बऱ्या भलायके पासून मागोवंक विनंती केल्ली आसा. 14 वर्सां प्रायसो सर्जन म्हणलो भुरगो मुडबिद्रीचो हेजे हॉस्पिटलांत फाटल्या 30 दिसां हांव ICUंत आसा. ताच्या बऱ्या भलायके पासून मागोवंक ते रितीन घरच्यांनी विनंती केल्या. तेजे पासून विशेष करून मागया. बाळू जेजू ताका आपडून दी, संपूर्ण रितीन ताका गूण करून दी म्हूण मागया. तशेंच विशेष करून हांगासर एका कुटुंबान घर बांदूंक सुरू केल्लें आसा. तें कंप्लीट जावंक ना. पयशे नासतना तें अर्द्यार उरलां. तें काम बेगीनच पंता पावोवंक जायची कृपेची बेसांवां आर्थीक अडचणी सगळी पयस सुरूंक आनी तें घराचें काम संपूर्ण पंता पावोवंक करपा मेळ अशें मागया. एका चलयेच्या आंगार पडचे सरची पिडा आसा. ती संपूर्ण रितीन गूण जावंक बाळू जेजू ती सगळी पिडा दोन नितळ करून दी म्हूण मागया. एका सिस्टराच्या बापायक हुशार ना, तो गडीस आसा. ताका बरी भलायकी फावो जावच्या पासून ती आमी मागया. समयाचें नांवी आमचो आदार. सोम्या दयेन आयक मुझे मागणे आणि म्हजी बोप तुजे शिल्पावून सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. सर्व दळे आणि मोगान भरलेल्या देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुझी गुण करची दैवीक सकत पिडेस्त कुडीक लाभोवंक कश्ट भोगतेल्या
तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. या तुझ्या सर्व भुरग्यांचेर प्रत्येक जावन तरातराच्या पिढ्यांनी कस्त तेल्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांचे मथीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तोन पयस कर. तुझ्या पुता बाळूक जेजूचे कृपेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय. अशा हांगा तांणी तुज्या संगतपणान जोडलो दैवीक अनुभव सस्नाचे जिवी जोडोवंक तांकां आदार जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करूं, तुमच्या भितर तो रावन तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाटून, तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमकां राखूं, तुमच्या वयर तो रावन तुमकां आशिर्वाद दी. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवय जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो आणि सर्पद्वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. खरा बावडता सदांच बरोशेचे कोर्टाचे जिणीच्यो वचून आत क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. मगळ बाबडीनो परत तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयतना आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता. परत 8व्या दिसाच्या नव्यानाक पयल्या सांगाता मेळया. आहेत की आतां जेवणाचेर आशिर्वाद मागया. समेचे नांवी आमचो आदार सर्वेस पाव तुमचे सवय आसूं. प्रार्थुया सर्गीच्या भू मोगाळ बापा आमच्या रसनारा ह्या 7व्या दिसाच्या नव्यानाक ह्या पुणताळाक येवचें भाग्य तुवें फोव केल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. आमची ते सवां घेवन आयल्या ती उबारोवंक तुवें अवकाश करून दिल्ल्या पासून ती तुका आमी अर्गां दिता. आतां आमी नव्यानाक आयतीन जाल्या, आतां आमी ह्या जेवणाक आयतीन जाल्या. ह्या जेवणाची तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. हें जेवण आशा करूंक दान दिल्ल्या समेस दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करूंक वावुरलेल्या मुद्देबाई वाड्याकारांचेरय तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे दान आसो आनी वावंटीचो फळ येतेच मापान तांकां फाटी मेळसो कर. हें जेवण आमी जेवता कुडीच्या वडावळी ते उपकारता. आत्म्याच्या वडावळीच्या कणा खातीर निरंतर वावरूंक तुजी कृपा आमकां सदांच लाभय म्हूण मागता. हें मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जेतराय रास करताय ससनाच्या ससनाक. मगळ बावडीनो आतां पवित्र तेलाची माखणी आमी करता. 3 कडेन ह्या पवित्र तेलाची माखणी करतात. एक मदें घाल, 2 जाणांगा भक्तीन तुमी येवचें, पवित्र तेलाची माखणी स्विकार करून समेच्या दैवीक स्पर्शाचो अनुभव करचो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या सलय म्हजी जिणेवा. चलता चलता तुजो जातलो जिवितातली शाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या सलय मुझी जिणेवा. चलता चलता तुजो जातलो जिवितातली शाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात.
सौम्या सागोर शांत झाला तुझ्या हातान सौम्या पिढेस गुण झाल्या तुझ्या हातान सौम्या सागोर शांत झाला तुझ्या हातान सौम्या पिढेस गुण झाल्या तुझ्या हातान सौम्या पुरड्यांक दिश मेळ्ळ्या तुझ्या हातान सौम्या लोकां भुगतां बैल्या त्या हातांनी आराम दर म्हाका त्या हातांनी आराम दर म्हाका तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सौम्या चलय म्हजी जिणेवा चलता चलता तुजो जातलो जिवितांतली